ते लहान जल्माले भुरगे मात Most of the organs have been damaged ताचे जायते अंग पाड जाल्यात during the time of delivery. केदार डिलिव्हरीच्या वेळार But we believe that God is a great God. कित्याक आमकां कळटा सामसो देव वर्तो देव And we fight against all these people who are going through different kinds of sicknesses around the world. अशें ते संवसारांत ह्या रितीन कोण पुरा नाना तरेच्या पिडेन वळवळता तांच्या विरोध God has given us the ability. कित्याक देवान आमकां ती सकत दिल्या He has given us the power ताणी ताची आमकां सकत दिल्या to call things that be not कित्याक कितें संगत्यो त्यो नात as though they were. ते आसात आत्मीक संवसारांत God gives life to the dead. कित्याक देवान मेल्ल्यांक जीव केले So my friend, म्हज्या इश्टानो you have the ability, कित्याक आमकां ती सकत आसा you have the empowerment. आमकां ती एक पळोवची You are भायर the काडची child of सकत the Holy Spirit. आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जावन आसा And the Holy Spirit is giving you the voice, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां तो आवाज दिता the voice of faith. कित्याक भावार्थाचो तो आवाज So जावन let आसा us roar together त्या देखून आमी सांगात गरजोने and घालया declare war against the kingdom of darkness, या वायट या काळोखाच्या शक्तीवर आमी झुजया against those spirits तेंचे ते पुरो वायट आत्मे that are आसात causing sickness, disease and curses in people's life. कित्याक आमच्या या लोकांच्या जिवितांत पिडा कष्ट समस्या शिरा पाडना So आसात understanding this truth, हे आमी सत जाणा जावन let us roar together त्या देखून आमी सांगात गरजोने that घालया the children around the world कित्याक हे संवसारांतले हर एक भुरग्यां are set बसतो free from all demonic हर activities, एक वायट शक्तींतल्यान सुटका मेळच्या all बसतो demonic forces, हर एक वायट शक्तींतल्यान सुटका and the children are born again. आणि संपूर्ण नव्या जल्माल्यात They are coming into the kingdom of God तांणी देवाच्या राजांत येवंको and they are mighty warriors in the kingdom of आणि God. देवाच्या राजांत एक झुजारी जावन So जिवंको come on soldiers, let's declare a war. त्या देखून आमी सैनिक होऊन आता आमी झुजाक तयार जावया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please continue to do this when you are going back home. हे आमी निरंतर आमी चालू दवरया केदाळ आमी घरा गेल्या प्रांती Praise God. अर्गा जिजो Somebody came and told me as you are talking about the dreams. तुवें सोटी एकले येवन म्हूण म्हजे लागीं म्हणाली तूं स्वप्ना विशयांत उलोवन आसाय I got dream म्हाका एक सोपान पडला आसा that a snake came and bit me. ते जीवदाळी येवन म्हाका सापतात But then the doctor in that dream said it is not poisonous. दोतोरान सांगले त्या स्वप्नांत ते तितले विकाळ न्हय म्हणून I said what the doctor said or whatever, you don't want the snake to bite you in a dream. डॉक्टर काले सांगल्यार तुका जाय स्वप्नांत त्या जीवदाळ्यांनी येवन तुका साबीन आसतना रावचे. We learnt in this last 3 days. आमी 3 दिसा जावन शिकोवन आसा Whatever I'm thinking. कितें हांव चिंतून आसा. Not only when I'm awake. क्या जागो आसतना मात्र न्हय. But also in the dreams. केदाळा स्वप्नांत समेत. Also in a vision. दर्शन समेत. Praise God. Praise God.
if anything contradicts the word of God, यांचे देवाच्या उतरा विरोध असल्यार you and I have been given the ability by God देवान म्हाका आनी तुका एक अवकाश या अधिकार दिला म्हण येता to fight and destroy that agenda of the devil. कितें ताच्या विरोध झुजोवन सैतानान कितें बरा करूंक आमच्या विरोध हाडला ताच्या विरोध झुजोवंक आमकां ताणें अधिकार दिला. So if you are getting the bad dreams, जर तर आमकां वायट स्वप्नां पडटा तर if you keep quiet and don't fight against that dream, तुम्ही उगवत रावतात त्या स्वप्ना विरुद्ध झुजाना तर don't be surprised because there is going to be an attack from the kingdom of darkness. तुम्ही तांतून आश्चर्य पावचे नाका ते तुमचे वयर अटॅक करतात. But when you attack it with the word of God and with roaring and groaning, केदळा तुम्ही त्याच्या वयर देवाच्या उतरा मरिफात गरजने मरिफात आणि अस्कार सुस्काराने विनंती करतात you will find things changing in your life. तेदना तुमच्या जिवितांत ते बदलावान तुम्ही पळयतात. Somebody else came and told me, I thank God that people come and meet me and talk to me. कोणी येवन म्हाका सांगले हांव देवा कारगान येता म्हजे लागीं येवन ती उलयता ते That person सांगतात says, I don't get sleep. ते येवन म्हणाली म्हाका न्हीद पडना I don't get sleep very easily. म्हाका तितले सुलभाय न्हीद पडना. So when I'm lying down, केदळ हांव न्हिदोंक वेता and my mind starts wandering in different things. म्हणजे मन तेणे येणे सगळे जायते संगती घुंवून असता And I keep thinking many things. हांव जायते विशय चिंतून असता. My question to you all, म्हाका म्हजे सवाल तुमकां आनी समेस्तांक if this person is lying down जर तर तुम्ही चिंता वो व्यक्ती न्हिदोंक वेता and the mind is wandering in different thoughts, ताचे मन तेणे येणे घुंवून आसा तर नाना my चिंतपात question is this person walking in the spirit? म्हजे सवाल तुमकां वो व्यक्ती आत्म्या प्रमाणे जियेता गी That person is unknowingly, ignorantly moving in the flesh. ताका कळीत नासतना तो रक्त मासा प्रमाणे जिवन आसा. Last evening, कालच्या संजेर before the break, we learnt about the warfare. ब्रेकाच्या पहिले आम्ही झुजा विशयांत We learned that झुजून असल्या in 2 शिकून असल्या Corinthians chapter 10, 3, 4 and 5, we learned that आम्ही दुसरे कोरिंथ 10, 3, 4 आम्ही शिकल्या our warfare is not against flesh and blood, कित्याक आमचे झुजो रक्त मासा विरोध नाही but it is spiritual. कित्याक आत्मिक जावन आसा. And the weapons that God has given us is spiritual, कित्याक आमकां देवान ती आयुधां दिल्या ती आत्मिक आयुधां to destroy strongholds, कित्याक पुरा ते हरी एक बांदपास कोटे बुरोज कोसलान घालूंक to cast down imaginations, हरी एक इमॅजिनेशन देवाचे वित्र विरसले काडूंक to bring to captivity every thought. हरी एक ते बांधून घालणं ते हरी एक देवाच्या विरोधातले हरी एक चिंता बांधूंक And bring it to obedience to Christ. आणि जेजो को ते विधेय जावंक. And if I don't do that, जर तर हांव हे खरी ना I end up walking in the flesh. हांव परत रक्तमासा प्रमाणे जियेता. Again and again I want to tell you, ताका परत आणि परत हांव सांगता anyone who walks in the flesh, जर तर एकलो व्यक्ती रक्तमासा वंदनेपणे जियेता slowly but surely, खंडीत जावन सोकास जाल्यार his life is going out of his control. कित्याक ताचे जिवीत ताच्या नियंत्रणा भायर आसतले. The spirits, the evil spirits, the kingdom of darkness controls him and brings destruction in his life. कित्याक ते वाईट आत्मे ताच्या जिवितान नियंत्रण करून ताच्या जिवितान नाश हाडटात. Just put that 2 Corinthians 10, 3, 4, 5, 6, दुसरे and then we'll come back to here. दुसरे कोरिंथ 10, 3, 4. Praise God. प्रेज गॉड. So now you understand in these 3 days, your greatest enemy is your thinking. आता तुमकां 3 दिसा जावन तुम्ही हांगा शिकल्यात तुमकां समजले आमचो व्हडलो दुस्मन जावन आसा आमचे चिंताप. And all these years you thought, I'm only thinking, I'm not doing any action. इतल्या वर्सां जावन तुम्ही चिंतून आसला हांव खाली चिंतून आसा हांव कार्यांत करना. But the thoughts are connecting you to different realms. कित्याक म्हळ्यार आमचे चिंताप जायत्या आत्मीक संसाराक ते कनेक्ट जातात. Your thinking can join you to heavenly realms of the kingdom of God. तुमचे चिंताप देवाच्या राजा कनेक्ट जावंक पुरो. And your thinking can also connect you to the kingdom of darkness. तुमचे चिंताप काळोखाच्या राजाकय कनेक्ट जावंक पुरो. God has made man who has the ability to connect with spirits. कित्याक देवान मनशाक अधिकार दिला त्या आत्म्याक कनेक्ट जावची. The devil has deceived man कित्याक सैतानान आमकां मनशाक फसयले and using this ability for his kingdom, ताणे काले गेले ताच्या फायद्या बसत ही सकत आणि उपयोग केली. he is bringing manifestation of evil more and more and more and more and is multiplying it.
अरे एक वाईट करण्यो वाईट कितें ताणें सड आनी सड आनी सड तो करीत Go गेलो. to the 5th and 6th. And bringing into captivity every thought. अरे एक चिंता आपो आम्ही ते बांधून घालणं. We throw out, cast out, throw out by force every imagination that contradicts to God's word. किती देवाच्या विरोध किती असं हरी एक कल्पना आम्ही बाहेर घालूंक आसात. Anything that opposes God's word, खंयचेय ते देवाच्या विरोध असले that is exalting higher than what God said. कित्याक खंयचेय ते देवाच्या उतराचे एक सड किती असा हरी एक Anything that goes against the knowledge of God, किती देवाच्या समजणे विरोध असले हरी एक we attack those thoughts ते आम्ही वचून ताका अटॅक झूज करीचे and we bring every thought into captivity. आणि हरी एक ते चिंता आम्ही बांधून घालूंक आसा And we bring it to captivity आणि ते बांधून घालीचे तर to obey Christ. आम्ही देवा जिजू ख्रिस्ताक विधेय जायचे. We not only do that, आणि तितले मात्र नाही, but now we are ready. आता आम्ही तयार आसा. Ready for what? रेडी फॉर काल्याक To revenge. रिवेंज म्हळ्यार Our बदला revenge is काणगो. not against human beings, आमचो रिवेंज या बदला काणगोंचे मनशा विरोध नाही, but surely our revenge is against the kingdom of darkness. आमचे विरोध या बदला काणगोंचे काळोखाच्या राजा विरोध. Our revenge is against anything that brings disobedience to God. किती देवाक अविधेय पण आणण्यात ताचे विरोध जावन आसा. And how do you रिवेंज take revenge? आता आम्ही रिवेंज काढू आसा By making a decision to go into obedience. कशे देवाच्या आम्ही विधेय जावन आम्ही रिवेंज काढू आसा. So the moment you took obedience केदाळा आम्ही विधेयपणा चलता as a weapon of your warfare, ते झुजाचे एक हातेर जावन आसा. by default आमकां कळीत नासतना you have attacked disobedience. केदाळा आमचे ते अविधेयपणावर झुजता. Disobedience is the kingdom of darkness. कित्याक अविधेयपण काळोखाच्या राजा जावन येवचे जावन आसा. Obedience is the kingdom of light. विधेयपण उजवाडाच्या राजा जावन येवचे जावन Jesus said, you आसा. are the light of the world. कित्याक जिजून सांगले तू मी संसार उजवाड. Hey, you are the light of the world. पळया जिजू म्हणटा तू जावन आसा संसार You उजवाड. don't call for light. तुवें उजवाडाक आपोवची गरज ना. You are the light. तू उजवाड. And when you are the light केदाळा तू उजवाड and you are shining the light with your obedience, तुजो उजवाड प्रकाशताना विधेयपणांत darkness cannot prevail there. कित्याक थंय काळोख रावंक शकना. Darkness is in your life कित्याक काळोख तुज्या जिवितांत because you have failed to be the light. कित्याक तू सलवलाय उजवाडांत रावंक. Praise God. प्रेज गॉड. So in whose life can the devil work? कोणाच्या जिवितांत सैतान काम करता. When the light is switched off with disobedience. कोणाच्या जिवितांत डिसोबिडियन्स स्विच ऑफ करून दवरला ताच्या जिवितांत. That disobedience is not only in your action, अविधेयपण तुमच्या करण्यानी नाही आसूं पुरो, but much more सचा की much सड more सड 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 is दरान the disobedience in your thinking. तुमच्या डिसोबिड अविधेय तुमच्या मनांत आसूं पुरो. Somebody will say, how can you say that? तू इसारू म्हणून हे कशें. The law said don't commit adultery. कित्याक नियम सांगता व्यभिचार करी नाका, प्रद्वार कर नाका. But Jesus said, don't even look at a woman with lust in your eyes. जर तर जिजू काले म्हणटा जर तर तुझ्या दोळ्यांनी मनांत तू एका स्त्रियेक पळय नाका वायट इराद्यान. Or you don't even think about a woman with lust in your जर eyes. तर तुझ्या मनांत तू चिंतल्यार प्रद्वार जाता. So what is Jesus trying to say? कितें जिजू सांगूंक अशें येता. Your thoughts decides your future. कित्याक जिजू सांगूंक अशें येता इतलेच तुजे चिंता आपोव तुजे भविष्य रूप करता. Your thought decides whether you're a victim or a victorious person. तुझी चिंता आपोव कळीत करता तू जैते होऊन जालाय की या सोलवालाय की म्हणून. The book of Joel says, जोएलाच्या ग्रंथार बरयता let the farmers take the plowshares and beat it and make it into weapons. रैतांनी ते कोयत्यो काणगोनो भले केले. And let the weak now say, I'm strong. आता अस्कत म्हणून सांगून दी हांव बलिश्ट. I am a farmer. हांव रैत. I don't know to fight. म्हाका कळीत ना But जुस्ते. I should take the weapon केदाळ हांव ते आयुध खाण घेता. which was used for agriculture. कित्याक ते कृषी करूंक उपयोग करचे. I should beat it and make it into a weapon of warfare. हांव ते काले मान बडोवन काले करता झुजाक तयारीचे हातेर तयार करता. And I open my mouth. केदाळ हांव And I तोंड उक्ते change my करता. thinking. त्याला माझी चिंता बदलिता. I'm not a farmer anymore. I'm a warrior.
I am strong in Jesus' name. हांव त्या वेळा रैत जावन उलना हांव एक झुजारी जावन आसा कित्याक जेजू क्रिस्त थंय हांव व्हरतो जावन The आसा Bible says, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता let the weak say I am strong. वीक से आय एम स्ट्रॉंग असकत म्हणून सांगून हांव झुजारी What does the world say? कित्याक संसार कितें सांगता I am weak. हांव असकत But what is the Lord saying? पूण स्वामी कितें सांगता Even if you are weak, तूं जावंक पुरो असकत because my spirit dwells in you, कित्याक म्हजो आत्मा तुजे भितर आसा now you open your mouth and say I am strong. तूं तुजें तोंड उक्तें कर सांग हांव बलिश्ट So what do you say? आमी कितें म्हणटा Like the sick say I am लेट पिडेस्तान काले म्हणाचे तर healthy. हांव Like भलायकी the वंत poor say, दुबळ्यान काले म्हणाचे हांव ग्रेस्त are you now understanding? आतां तुमकां समजलें When you're saying things केदाळा तुमी ह्यो संगत्यो सांगतात that goes against the word of God, you are in disobedience. तुमी तेदाळा त्या उतरा विरोध सांगतात देवाचे विरोध आसता डिसोबेंडेर आसतात अविधेयपणार But आसतात when you say what the word of God is saying, केदाळा देवाचे उतार कितें ते सांगतात you're bringing your thinking to what God's word says. कित्याक देवाचे उतार कितें सांगता ते सांगतात You are ready to revenge against disobedience. तेदाळा तुमी त्या बदलाव घेतात ते अविधेयपणा विरोध And this is possible only in Christ Jesus. हे फकत साध्य आसा जेजू क्रिस्ता मुखांतर This मात्र is not possible under the law of Moses. हे साध्य ना मोइजेच्या नियम शासन करूंक Are you following? आता तुमकां समजता Okay, go to Ephesians 3:20. एफिशियन 3:20 Let me give you an example. आता तुमकां एक उदाहरण दिता Last month we were there. आमी आदल्या म्हयन्यार त्या जाग्यार आसले हांव Do you remember we were there in तुमको- that other hall? तुमकां उडो आसा त्या वॉलांत असले आमी बंद What did we say? आमी काले म्हणले त्या वेळार In the coming month we'll be here. आमी सांगले ते नेक्स्ट येवच्या म्हयन्यार आमी हांगा आसतले म्हणून We changed our thinking. आमचे चिंताप आमी बदलिले We asked permission. आमी परमिशन विचारले Everything got sorted out. एक पुरा तयारी केले And whatever was needed, we began to work as if we are here. कित्याक पुरा हाका कितें गरज आसा पुरा आमी तयार केल्यान आज आमी ह्या जाग्यार आसा Now are we sitting here? आतां आमी हांगा बसून आसा How did it change? कशें बदलाले The action changed first or the thinking changed first? पहिले कार्य बदलले की चिंता बदलले So Homa, what comes first, the action or the thinking? कशें तर खंयचे पहिले येता चिंता की कार्य So are you sure God will set you free? तुका कळीत आसा देवान तुका सुटका दिल्या म्हणून सुटका दितलो म्हणून सॉरी सुटका दितलो म्हणून सुटका She doesn't understand Konkani. It doesn't matter. Are you free? God will give you freedom. Are you sure God will free you? See. तुका पातयेनी आसा देव तुका सुटका दितलो म्हणून You are very confident that God will set you free. ती काले म्हणटा Now, is she talking in the spirit or in the flesh? ती कितें आत्मे प्रमाणे उलोवन आसा की रक्तम आसा प्रमाणे उलोवन आसा माइक बंद है रे बाबा, चालू है, उधर ऊपर बंद है. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Now I asked you, are you confident that God will set you free? तुका पातयेनी आसा की देव तुका सुटका दितलो म्हणून Please listen to every word that I'm speaking. No, forget the mic. You give me the answer just like that. हांव दिता एक मिनिट हांव दिता माईक As per what you have been preaching all these days, As per I I'm am teaching, already set free. as per I'm teaching or as per the word of God? As per the word of God which you are preaching, I'm already set you, Jesus. free. Then- but because of my thinking, what should I say, that stronghold in my mind which we discussed yesterday, I did not receive that I am free. Now what are you saying? No, I'm confident I am set free. God will set you free. I am confident I am set free. Ah, Praise God. thank God. My Jesus. Are you understanding the little twist? आता कळले की तुमका विषय Just a little twist. काली इल्ले गुंडयले And she can get into the flesh. पळया ती कशे रक्त मसांत पडली
Is God going to set her free? तुमका देव सुटका दिता. Praise Lord. But do we really believe we are set free? पूण आमी पातयेत येतावंगी खंडीत जावन देवान आमकां सुटका दिल्या म्हणून. Is my action following what I'm believing? कितें म्हजें कार्य कितें दाखोवन दिता की हांव काले सत मानून आसा ते. Okay, let's take here. पळया हांगा. Now unto Jesus, आतां जेजू क्रिस्त थंय, now unto God, आतां देवा थंय, now unto God the Father, आतां देव बापा थंय, that is able to do. ताका कार्य करूंक शकत आसा. How? कशें? God is able to do what? कशें? एबल देवा कितें करूंक शकत आसा? कशें? Exceedingly, एक्सिडिंगली, abundantly, abundantly, above above all, 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 all that we that we ask ask or or think think according. according to the power. So where's the power? तर सकत खंय आसा? Where's this power? खंय आसा ती सकत? The power is silent or working. ती उगोत रावल्या की काम करना आसा. Now this power which is at work in us, ती सकत आमच्या भितर काम करना आसा. Satan knows that this power is in you. सैताना कळीत आसा तुज्या भितर आसा म्हूण. Man has the ability to bring things from the invisible to the visible. मनशाक तो अधिकार आसा अस्तित्वांतल्यो संगत्यो अस्तित्वाक आसच्यो. Now he can use the power आता तो ही सकत उपयोग करन which is working in him कित्याक ताच्या भितर आसा to also bring evil things in his life and in other people's life. त्याच रीतीन ताच्या जिवीत ती वायट सकत ती आपणा ती अडवून आपणाक आपणे ती अडवून हेरांक ती दिवंक ताका जाता. Are you understanding? आता समजता? Hello, are you understanding? समजता? God has given this power to man कित्याक देवान ही सकत हर एक मनशाक दिल्या to have control over things. कित्याक हर एक वस्तूक नियंत्रण करच्या पासून. But if the devil can make me think wrong, कित्याक सैतान म्हाका काले करता ताचे विरोध चिंतूंक लायता. let me give you an example. तुमकां एक उदाहरण दिता. I'm jobless म्हाका काम ना and I've got a habit of drinking. म्हाका सवय आसा पिवोवची. And is my brother is working. हांव तसो भाव हांव काम करता. So every day I'm going to him and saying, give me 100 rupees for a drink. केदाळ येवन म्हजे लागीं सांगता म्हाका 100 रुपये दी पिवून. Every day. वय केदाळ सदां न्ही एका दिसा केदार आणि सदाई सदांय केदाळ सदांय म्हजे लागीं येवन 100 रुपये सारता. Now which drink I'm taking, country or? हांव आतां खंयचे पियेता कंट्री की बरें खंयचे माल? So I'm drinking strong liquor. आतां हांव कडल्या भयंकर एकदम स्ट्रॉंग आसलो सोरो पियेता. Okay. Now he is praying for me. तो हांव आतां ताचे पासून मागून आसा. God, give my brother a job. हांव मागून आसा देवा ताका एक काम दी. Give him a good job. ताका एक बरें काम दी. After 1 month his prayers get answered. हांवें कितें मागलें तें देवान आयकलें. And I get a job of 15,000 ताका एक rupees. बरें एक 15,000 रुपयाचें सांबाळाचें काम मेळ्ळें. How much was he giving me? हांव कितले दिवन आसलो सदां न्ही तर 3,000. 3,000. 3,000 महिन्याक. म्हयन्याक 3,000. Now I got how much? आतां कितले मेळ्ळे म्हाका? 15,000. 15,000 15. Now what will I do with my 15,000? आतां Go and drink. Now 15,000 drink a foreign liquor. You used to drink country liquor. Now you will drink foreign liquor. Hey, I'll drink country liquor and take my friends along with me. तितलेंच न्ही हांव कंट्री लिकर सांगात हांव एकलो न्ही आतां काले करता म्हणजे इश्टांगी आपण व्हरता. And not only that, with that extra money I'm also going for dance. हां तितले मात्र न्ही ते पयशे उरले आनी तसो ते डान्साक समेत येता तांकां. So now this 15,000 has multiplied evil in my life. ते आतां देवान दिल्ले 15,000 बऱ्याक ते आतां म्हणजे तेन्ना वायट ते हाडूंक शकता गी वायट कामां करूंक वायट सक्तेक Now, वाटूक ते गेली गी. has this 15,000 increased my power to use in the way I want? ते 15,000 ते इतले म्हाका जितली सकत आसा म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे ते उपयोग करूंक गो वायटाक.
म्हणजे सकत वाढायली की now let's say he got that 15,000 पळया उदाहरणाक या भावाक मेळ्ळे 15,000 and he is a man of God. तो देवाचो मनीस He got 15,000 ताका 15,000 मेळ्ळे and I also got 15,000. आणि एक ब्रदराक 15,000 मेळ्ळे Both have the power now to use. तांच्या हातार आसा ते कशे यूज करचे म्हणून Where am I using? हांव खंयच्या जाग्यार यूज करना आसा Bringing evil, वायट हाडूंगी spreading it to my friends आणि तितलेंच न्ही म्हजे इश्टांकी ते पासार नासा की and getting them also into that same team. आणि म्हजे सांगात हांव एक He करना is आसा also की using 15,000, तोय व्यक्ती 15,000 यूज करना आसा bringing those who are lost. कोण पुरा देवातान पयस गेल्यात He is using it for them त्या पासून तो यूज करना आसा and bringing them into the kingdom of हांव God. देवाच्या राजांक ते बऱ्या कामाक So my घालना friend, आसा who has the power? मग दिसता कोणाचेर आता ती सकत We have the आसा power. कित्याक Who has म्हजे given us the power? कोणे ही सकत आमकां दिल्ली God has given us the power. देवान आमकां ही सकत दिल्या Are you understanding? आता समजता Every one of us have the power to even bring evil from the kingdom of darkness into manifestation, and also we have the power to bring the things of heaven that God has given it to us as inheritance into manifestation through the power working in us. आमकां देवान इतली सकत दिल्या की ही सकत उपयोग करून ह्या संवसारांत वायट सक्तेंत खाले आसा ते आमच्या जिवितांत ते आमकां पळोवंक जाता पूण तितले सकत आमी बऱ्याक देवाच्या राजांत उपयोग केल्यार देवान कितें आमचे पासून बसयला आमचे पासून कितें ताच्या पुता मोरकांत करून दवरला तेय आमच्या जिवितांत तो अधिकार उपयोग करून आमच्या जिवितांत ते पळोवंक जाता. Don't you have this question, why when I come for the retreat I'm healthy? तुमकां हे सवाल आयला की आमी No, tumka nahi. I'm asking about her. हर Yes, yes, that's the thing. Yeah, okay. Don't Why, you, why is it that when you are in the retreat you are healthy? कित्याक तूं रेतीरेंत आसतना बरी हेल्थ एक्टीव आसताय And if there is a dance, you can dance like, nobody will say that you can walk, even come on a wheelchair. तूं इतले डान्स कळटा पळयतना कोणी सांगची ना तूं व्हीलचेरांत आयलाय म्हणून. Now she stopped coming on a wheelchair. आता तिने रावयला व्हीलचेरार येवचे. Others, every time she comes from the airport, you'll see her on the wheelchair. नाल्यार तुमी एअरपोर्टातून येताना तिका व्हीलचेरान पोणाडी. Brother, please don't expose me here at least. I am not exposing you, I am trying to show you when a person's thinking is so bad, that person can even manifest to come outside the airport on a wheelchair. It's your thinking. हांवें तुजे विशयांत उक्ते करचे न्ही. I'm giving you an example because I know there are many people who don't understand, but they have been used by the enemy in their thinking and they say it's okay, it's not okay. जायते जाणां कळीतना सैतान तांच्या जिवितांत तांचे मौन या चिंता उपयोग करून तांच्या जिवितांत नासा करता म्हणून तांणी चिंतात हे व्हडना हे सदां आसचेत म्हणटा तशें त्या मनोभावार आसची मस्तूर नासात. This time she came on a wheelchair. ह्या फाटी तूं व्हीलचेरांत आयली? No. नो. Because this time I was traveling with you. कित्याक हांव तुजें And सांगता I said, आसलो. if you come on a wheelchair, I don't know you. जर तर तूं म्हजें सांगता व्हीलचेर आयला हांव तूं वळख ना I cursed that wheelchair. हांवें त्या शिराप घाले त्या Brother, I चेराक. told you the reason. No, No, whatever is the my reason. mental condition. What is there? The reason is, we all go to the counter, to take a ticket. I couldn't stand in the queue. Wheelchair करण्याला होय, तुझे होय. सगळे लोटून निघी जाता फास्ट. because she doesn't want to stand in a queue. कित्याक म्हळ्यार एअरपोर्टाक येताना लायनी रावचे वयगी कोण म्हणी डिजेबल कोणी आयल्यार तांणी काले करतात तांकां जाल्यार व्हीलचेरा बसून तांकां विगी पावयतात आनी And I लायनी was रावचे म्हणून ना. very happy this time, very much happy. ह्या वेळार म्हाका भारी खुशी संतोष जालो. When we went to give the ticket before entering the airport, my ticket got qualified. Her ticket did not get qualified. She had to go back to the airline, take a printout and come back. And I was very happy. एअरपोर्टाक येताना ब्रदराची तिकेट ओके जाली पूण तिचे जावना तिने भायर वचून परत एक प्रिंट आउट हाडीचे पडले Risky तिका. to travel with you. I think I should come alone again next time. No. Because I was saying, Lord, what is the hardship to take one round and come back? Is it difficult?
तांदूळ कितले कस आसा एक भायर वचून एक राउंड मारून आठच्यान कांय इतले कस आसात गे There was no barcode on a ticket. That's why they said you go and get a printout and do it. तिचे असली तिकेट बट बारकोड नाटल्या वरी परत तिका प्रिंट आउट काडीचे पडले But when she brought the barcode, केदाळ बारकोड हाडलो she came in. ताच्या भितर आयली It took only 5 minutes. खाली एक 5 मिनटां लागली We got a boarding pass. तितलेच आमकां बोर्डिंग पास मेळ्ळो And we went. आनी ताच्या आमी गेले And I asked her, what was the big labor? तातूंत काले व्हडलें कितें काम आसा The imagination is, I will have to stand in a queue. तिचे कल्पना काले म्हळ्यार हांवें वचून त्या लायनी रवाजेने Then they will ask me so many questions. No. तितलेच न्ही ताच्या उपरांत जायती सवालां विचारतात And security also is a big queue, you know. Security also big queue, no? सेक्युरिटी ते ई परत लायना रवाजे क्यूआंत Praise God. प्रेस गॉड Nobody understands. Does anybody Yeah, understand? nobody understands. Does anybody believe? म्हणटा कोणाक Mental condition. समजना Praise God. प्रेस गॉड Hallelujah. हालेलुया जेब में पैसा है मजा मार सकता है जेब में पैसा नहीं है फिर देखो कैसा होता है केदाळ म्हणसर बोल्सांत पयशे आसात मजा मारी येत पळया पयशे खाली जावन दी ताळा कळटा मागीर whoever has got money. कोणा लागीं पयशे आसात My question to you is म्हाका तुमचे लागीं एक सवाल आसा that money is yours. ते पयशे तुजे गी That money is yours. ते पयशे तुजे That money and everything belongs to God. He has only made you a manager. हे हरी एक देवातावन येवचे जावन आसा तू ताणें तुका खाली एक पळोवंक मात्र आसला मॅनेजर तू And if the manager is wasting the money, जर तर मॅनेजर तू पळोवचो व्यक्ती ते पाड करताय जाल्यार am I supposed to give accounts at the end? कित्याक हांवें म्हजे निमाणे हांवें म्हजे लॅक दिवंक आसा Hello. हालो वय गे Praise God. प्रेज गॉड Are you understanding? तुमकां समजता Everything that you do, ask a question. Is my thinking aligning with the word of God? कितें सकड तुमी करतात तुमकां सवाल विचारा हांवें करचे हरी एक देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गी म्हूण Now, didn't you come with me absolutely okay? Yes, yes. तू म्हजे सांगात आयली ताच्या उपरांत समजले की सकड Yes, yes. Okay. ओके She wanted to book a cab from the retreat house to the airport. तिका जाय आसले एक कॅब बुक करूंक रिट्रीट हाऊस जावन At Vasai. From एअरपोर्ट Vasai At to, Vasai. Vasai to Airport. वसाई जावन एअरपोर्टा म्हणसर I told her, हांवें तिका सांगलें you go by cab. तू कॅबार कारांत वचो I like to come by train. म्हाका ट्रेनार वचूंक जाय But if you miss the flight, जर तर तू फ्लायट मिस जाल्यार it's your turn. तू वच. Because when you're coming from that road, कित्याक तू त्या मार्गार येताना ask her last month how much time she was in the cab. कितलो वेळ लागलो तुका Ask her in English, ask हाऊ her in- मच टाइम 8 hours. 8 hours कितले झालं 8 hours. कितले कितले 8 घंटे 8. खंय जावन एअरपोर्टा जावन No, retreat house to the रिट्रीट Home. होम how much? 8 8 hours. 2.5 hours journey became 8 hours. But काल did, 8 घंट्याची जर्नी 8 घंटे did लागली she change? जाल्यार ती बदलाली She still wants to go by? परत जाल्यार तिका काले जाई Because Yeah, on that fine. road, it is a multi पोंड ponda kala sanga. पॉन्ड कले Multi swimming pool, ponds, rivers, everything is there on that road. And when some vehicle gets jammed, the whole traffic gets jammed. And in that traffic, she was there for 8 hours. कित्याक म्हळ्यार So I told her, if I have to go some other place, I don't mind going delay. But on this road, I will take a train. ओके कित्याक म्हळ्यार ती याची वाट इतली भिरांकूळ आसली की जायते गाडे पोंड पडल्यात उदा बरोवन त्या देखून तिका इतलो वेळ लागलो जर ब्रदर म्हणलो जर तर म्हाका खंय वचूंक जाल्यार ह्या वाट्यार हांव येवचो ना ताच्या बदलाक हांव ट्रेनार वचूंक तयार आसा So she has to travel with me in the train. जर तर ती म्हजे सांगाता ट्रेनार आयली तर I told her, we can travel very good train. आमी बऱ्या In Bombay, there are only air-conditioned train. कित्याक बॉम्बेर हरी एक एअर कंडिशन No, there are special air-conditioned. स्पेशल आसात एअर कंडिशन ट्रेन We'll go on the timing, the timetable is there, we'll go on that train. हांव टायम टेबला प्रमाणे गेल्यार त्या ट्रेनार आमकां Did you वचूं come on the train? तुम्ही आयले की त्या Well, I had to come, no?
Okay, you had to come. Was the journey good or 8 hours journey? No, no, I never expected the train journey to be so comfortable, stress-free. I never expected. In Bombay, it is. And Now. Did you all hear it? तुम्ही बरं ऐकायलंय Did you all hear it? Next month, when you're coming to Vasai from your home, are you coming in that air-conditioned train to Vasai? Now listen. येऊनच्या नेक्स्ट टाइम येताना तू वसई जाऊन रिट्रीट सेंटर खाली ट्रेनर येता की खाली बुक करताय Again the taxi. Now she gave us such a good answer. So nice, so comfortable, so empty, so nice. Now why is it changing? This is what happens in our life. ती म्हणाली ट्रेनर येतात ती का इतले भोगले की कितले भारी बरे असले भारी खुशी झाली समाधान झाली म्हणजे तिने चिंतून नटले We reached in 45 minutes. तिथलेच नाही खाली 8 घंटे ती पावली पहिले आता खाली 5.5 मिनिटा भितर पावल्यात इतले आसोनी Now, should she not change now her thinking? That way she's spending 5,000 rupees. This way you are spending only 300 rupees. तिथलेच नाही त्या पॉइंट करून तिने 5,000 कसले हांगा खाली 300 रुपये Should it not change her thinking? त्याने ती झाल्या पण तिने चेंज करी दे की नका तिचे चिंता That is a bondage. ते जाऊन असा एक बंद पास The person is not ready to change. कित्याक तो व्यक्ती तयार ना बदलूंक The person has got no problem sitting for 8 hours in a cab ताका कांय परवा ना 8 घंटे त्या कॅबांत बसूंक and not reach the same destination in 45 minutes. तो जाल्यार ते 45 मिनिटात पावचे जाग्यार तो पावना She's not doing it by purpose. ते जायपासून ते तशें करिना It is a bondage. कित्याक ते एक बंद पास जावन आसा It is a slavery. ते एक गुलामपण जावन आसा And she has to fight it त्या देखून तिने झुजूंक आसा थंय to get herself free. कित्याक थंय जावन सुटका जोडूंक And भायर unless she fights, जर तर ती झुजना she cannot get the victory. तिका जैत मेळना Just like she has a bondage. कशें तिका ती एक समस्या बंद कड आसा We all have, including me, we all have bondages in different areas. आमकांय धरून आमी जायत्या नाना तराच्या बंदडेंत आमी आसा And that is the area where Satan uses to keep us under slavery. कित्याक सैताना कळीत आसा त्या देखून त्या जाग्यार तो आमकां गुलामपणान दवरला ताणें The power is there, पूण सकत आसा but the power is being misused. पूण आमी तो पावर दुसऱ्याक यूज केला It is working, तो काम करता कार्याक not in favor of us, आमच्या परसो तो काम करना but against us. तो आमच्या विरोध काम करता I'm giving examples because she's a good friend of mine. कित्याक हांव तिच्या एग्जाम्पल ती बरी म्हजी इश्ट जावन आसा I know she will not leave and go. कित्याक म्हाका कळीत आसा ती हांगा जावन म्हाका If there वचना is any other person, that person would have gone long time back. Forget the retreat, she would have booked a flight and gone home. जर तर दुसरो व्यक्ती जाल्यार तो येदोळो सांगत आनी भायर येता आसलो But she's also learning. तितलेंच न्ही तेची सांगात ती शिकोवन आसा This bombardment is going on her. कित्याक ताचे हे पुरो बंबार्डमेंट तिच्या विशयांत आसा It is breaking the stronghold. हे खाले करन आसा तिचे भितर आसले पुरा कोटे पुरा मोडून आसा The day she travels on the train by herself, केदळा ती तिची इतल्या ट्रेनार वचूंक सुरू करता I tell you, I'll dance in front of everybody. तेदळ हांव सांगता हांव सक्ता मुखार हांव डान्स करता That this teaching has actually set her free. कित्याक हे शिकोवन खंडीत जावन तिका सुटका It दिता is okay to hear the word. तुमकां जावंक पुरा हे उतार आयकोंक सुलभ But if you don't do what the word says, जर तर उतार कितें सांगता ते करिना जाल्यार कोंकणीन काय सांगतात आपल्याकच फटयता ask your neighbor, are you आपल्याकच फटयता? एकामेका इसारा तू आपणाक कसं फटोवन No, आसा इसारा इसारा You ask this. इसारा काय म्हणतात You ask this uncle. आपणाक कसं फटयता फटयता की ना? फटयता See, one thing is there. During the tea break, I came and asked him, did you understand where your problems are? You know what he said? Now I understand. I got many problems and I have to fight with those problems, and then I know I'll be set free. Here. Correct? Yes, you told me right. I told you or you said you got many? You asked me, I told you. Yeah. Now, for me, that answer was encouraging, that when I meet him next time, and if he keeps that only one focus, my thinking on the Word of God, my thinking on the Word of God,
My thinking on the word of God. Automatically the action will change. Her thinking also on the word of God. Her thinking again on the word of God. The money that I have does not belong to me. It belongs to God. I have to give accounts. I have to be submissive to God. God's Spirit will help me. God's Spirit will help me. If she can keep that thinking, it won't take even any self-effort for her to reach by train. Thank you. प्रेज गॉड तो ब्रेक वेळार तो म्हाका मेळ्ळो जायत्या समस्या शिकोवन आयकताना जे लिसाले तो म्हणून हांव जायत्या बंद पासांत आसा म्हणून जर तर He तो realized now. आतां ताका कळ्ळी जाले हांव जायत्या बंद पासांत आसा Because म्हणून my thinking is wrong. कित्याक म्हळ्यार ताचे चिंता सूख आसले Not according to the word of कित्याक God. देवाच्या उतरा प्रमाणे नातले Now does he need my prayer or does he need to change his thinking? आतां ताका बदलोवंक हृदयाचे मागणे जाय की ताची चिंता बदलोवचे गरजेचे If he has changed his thinking तो तेन्ना ताची चिंता बदलिता and is walking in the spirit, केवळ आत्म्या प्रमाणे चलता automatically everything of the flesh which is stuck will be leaving him. कितें पुरो रक्त मांसाचे ओंदण केले धर नासा पळय ते ताका थंय सोडून येतात Praise God. Because your thinking is, if I pray, all this will go. But my thinking has not changed. My thinking is still the same. कित्याक भावाची चिंता जाल्ले तो चिंतालो जर तर मागणे केल्यार म्हाका हातून सुटका मेळटा म्हणून जर तर कितले मागणे केल्यार तर ताची चिंता बदलना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका सुटका मेळोवंक साध्य आसा Thank you. Thank you. थँक्यू ब्रदर I believe your statement is opening eyes of everybody. कित्याक तुवें दिल्ली साक्ष जायत्या जाणांचे आत्मीक दोळे उगडापेकन आसात Just give. He's preaching wonderful. Yeah, please. Every day, स्लो सांगा स्लो every day I am now 4-6 months per leg, but I am not going the blessed sacrament. Hours of sitting in the blessed sacrament, but not come out from my problems. I am every day praying hours of many, sometimes 8 hours, sometimes 4 rosaries, sometimes 2 rosaries, sometimes there is a divine mercy. ओके ओके ओ भाऊ आता म्हणालो म्हज्या जिवितांत हांवें जायते मागणे केला दोन तेर्स म्हणटालो डिवायन मर्सी म्हणटालो तितलेंच न्ही सक्रामेंतां बसून घंटे हांव बसून मागणे केलो जाल्यारय त्या म्हज्या समस्या जावन हांव भायर येवना Then remain, I am there only. जाल्यारय हांव त्याच परिस्थितींत आसतलो Every day that the sins are coming to me. हरी एक वेळार तेच प्रॉब्लेम ते जाले Every day for revenge coming me. हरी एक वेळार द्वेष या रिवेंज येताले Every day anger is coming. केदळय राग येतलो Every day my thoughts are coming. All the old things are coming to me. तो ताचे हरी एक दिसा ताचे चिंता बी ते आदलेच येताले इतले कर न्ही Sometimes very much angry myself or angry. I am why it is better to die. हांव तो इतलो राग येतलो की म्हजे वयर तो राग येवन हांव चिंतलो हांवें कित्याक वाचचें मेल्यार बरें म्हणून So much praying, so much reading the Bible, and why it is happening me only. कित्याक हांव इतले मागणे करता बायबल आसता हर एक पुरा कर आसा कित्याक हे म्हाका मात घडता Why it is coming always sickness for me. कित्याक इतले खर न्ही म्हाका कित्याक पिडा येता One after one sickness is coming me. एक पिडा उपरांत आनीक पिडा येवनूच आसा Continuous spirit of infirmity is working with me. देवाचो आत्मा म्हजे ते काम सॉरी कित्याक यो पिडेचो आत्मा म्हजे भितर कित्याक काम करना आसा I am lagging with so much thing. अशे जायते संगती आसात But I can't say that this at कित्याक the आमकां moment. हे पूर आतां म्हाका सांगूंक जायना आतां कितें तुवें निर्धार केलाय But whatever teaching I am getting, this one I am also getting, but I am not that much understand that time. But this time I am understand. But only can you go for word of God. You meditate that one and come out from only word of God. It does set you free. Truth is set free. आता ताका एक आतां कळी जालें जायते फावटी ताणें शिकोवन हे पुरा केला आतां ह्या रितीर ताका कळीत गेले फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे मात्र गेल्यार आनी ते सत जाणां जाल्यार आनी आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार म्हजी चिंता बदलिल्यार मात्र ह्या समस्या जावन भायर येवंक जाता म्हणून Especially I am telling you every day 1 hour gift of tongue I am using. That also I am not come out. तितलेंच न्ही हर एक दिसा 1 घंटो हांव बसाच्या देण्याने उलयतलो जाल्यारय भायर येवना समस्या जावन
Still same problem is manifesting me. जाल्यार तेत पयले तेत समस्या म्हज्या जिवितांत आसले. ह्या सगळ्यांत भायर येचे जाल्यार फकत देवाचें एकच उतरा वरवीं मात्र आमी मुखार वचूंक जाता, म्हटल्यार आमी तशेंच उरतले. आता ताका समजणी आयली हे हितून भायर येचे जाल्यार देवाच्या उतरान मात ती सकत आसा म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Now, we'll play a game. सॉरी. We'll play a practical game. आता आमी एक प्रायोगिक आमी खेळ खेळया. You did all that. तुवें एरिया पुरा सकड तुवें केले. Whatever is coming to me, as the teaching I've received before also, all this bad spirit I'm binding and casting every day. कितें Okay. पुरा शिकोवन आयकला Okay. जाल्यार कितें जिवितांत येताले हर एक Now- वायट स्पिरिट तो नाकार करतालो. Now I'm जेन्ना going to वाना. show you from the Bible Yeah, what you are doing, yeah, where you are, yeah. and how to get the solution to come out. Is that okay? Okay. आता हांव तुका पवित्र पुस्तका पळय उतरा प्रमाणे दाखयता हांव Is it तूं खंयच्या स्थितीर आसलोय आनी त्या स्थितींत जावन कशें भायर येवचें म्हूण. Give me Romans chapter 7, रोमागरांक बरयलो 7वो अध्याय verse number 15. 7वी 15वी वळ. All those, anybody from Chikmagalur? कोणी हांगा चिकमंगळूर जावन आसात गी आसात. Next month I'm coming to Chikmagalur. नेक्स्ट म्हयन्यार हांव मंगळूर येवचार आसा येता हांव. I'll give you the address where I'm coming. Oh. I don't know. Ask for the address and give it हांव to you. तुमकां एड्रेस तो दिता. Tomorrow you'll get the address. तुमकां फाल्यां मेळटा कळ्ळें जातलें. What was I saying? Romans. रोमन्स 7:15. हांव करता तें म्हाकाच समजना कित्याक जे बरें म्हाका जाय तें हांव करिना बागार जे कितें No, we start with द्वेष- 14. 14. Start with 14. नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणाव पूण How many of you believe the law is good? कितले जाण पातयेतात नियम बरे म्हणून Correct? वैगे The law is holy. कित्याक नियम पवित्र जावन आसा The law is spiritual. कित्याक नियम आत्मीक जावन आसा. Okay. But पूण I am, हांव before I met Jesus, जेजूक मेळच्या पयले I was born from my mother's womb. हांव आवयच्या गर्भांत हांव जल्मलो And because of being born from mother's womb, I had the nature to rebel against God. कित्याक म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव जल्मले वरवीं म्हाका देवा विरोध उपराटचे स्वभाव म्हजे आसलो. So, through Adam, कित्याक आदवा मरिफात I was made carnal म्हाका कार्नाल म्हळ्यार म्हजे पंचेंद्रिय प्रमाणे जियेंक सुरू केलें. and I was sold under sin. कित्याक त्या देखून हांव पातकाक विकलो. It was not my mistake. कित्याक ती म्हजी चूक न्ही. Adam did something, कित्याक आदावान कितें चूक केलें disobedience, अविधेयपण दाखयलें. and I got the effect of it. कित्याक ताचो परिणाम म्हजेर आयलो. Are you understanding? आतां समजता. Then, ताचे 15. उपरांत 15वी वळो Yeah, 15. Yeah, read. हांव करता तें म्हाकाच समजना. Correct. See, whatever is reading, you should say whether what is happening to you, yes or no. हे हांव काले सांगता ते समागी ह्या प्रमाणे की हांव करता तें म्हाकाच समजना. Then, वैगी कित्याक जे बरें म्हाका जाय तें हांव करिना बागार जे कितें हांव द्वेशिता तें हांव करता. is this your situation now? वैगी ही परिस्थिती की तुजी आतां. Yeah, let them also hear. तू She या said ऐक no. सिस्टर. She said no, she wants to hear you. It's okay, no problem. You cannot see, only voice. What? Recording सगळ्यांना येता. But before that also you spoke, it is all now recorded now. But don't worry, we have not put your Yeah, video on face. your face on the. on Only the- I. Because I know many people. yeah, I know, understand. But even if you know many people know also what they are in themselves going through. कित्याक हेच्या This is- वरवीं उडासोर
तुझेच समस्या जायत्या जाणांक आसात. This is common for everybody, including the father. री एकल्याक आसा, आमकांय आसा, म्हाकाय आसा, री एकल्याक. फादर तुमकां ना? आयकलें? तर तुमच्या फ्रेंडांकी आसा, भिये नाका. ओके, देन उपरांत 16th म्हजे कुशे विरोध आसा ते हांव करता जाल्यार नियमशास्त्र समा आनी उत्तीम म्हणून हांव ओपलेले बरी जाले. 17 देखून म्हजे कुशे विरोध आसा ते हांव करतना निजाकी हांव न्ही, बागार म्हजे ते जी येता ते पाताक करता म्हणा जाय. so now he is saying in the verse 17. आता 17वी ओळी म्हणटा, You read 17, right? वय 17. Now then it is no more I that do it. कित्याक म्हळ्यार So now it is no more that I want to go by cab. आता हांव करता ते There is हांव no more न्ही, that I want to go by wheelchair. हांव करता ते हांव न्ही, तें हांव आता But that sin or that negative thought or that power to rebel against God, that is dwelling in me. कित्याक म्हळ्यार आता हांव कितें करता ते हांव न्ही जाल्यार हांव न्ही, म्हजे ते भितर आसा ते पाताक या म्हजे चिंता पळय देवाच्या उतरा विरोध आसा ते म्हाका करूंक बळ करता. Yeah, what did? It is right. Yeah. So I am in my body, तशें हांव आतां म्हज्या कुडींत आसा, but I find myself, पूण आतां हांव भोगता, सोदून काडटा, I am a prisoner in my own body. हांव म्हज्याच रक्ता मासाचो गुलाम जाला. I am a prisoner. हांव आतां गुलाम Prisoner. बंदेंत And I am in the prison now. आतां हांव बंदेंत आसा. I want to go this side, पूण हांव म्हाका जाय येणे वचोंक, but somebody is controlling me पूण कोणूय म्हाका नियंत्रण and करता making me to go this side, आनी तो म्हाका बळ करता ह्या कुशी वचोंक, which is against God's word. कित्याक ते देवाच्या उतरा विरोध. I don't understand. म्हाका हे समजना, This power that is so strong in me, कित्याक तो सरची सकत इतले बळादीक आसा, this power has made me a slave. ते सक्तीन म्हाका गुलाम केला. So, It is- 18. It is for Saint Paul happening like that, no? Yeah. 18 जे कितें बरे ते म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हणून हांव जाणा. कित्याक बरे करया म्हणून म्हजे ते आत्रेग आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. So, I know that in me, that is in my body, कित्याक म्हाका कळीत आसा म्हज्या कुडी भितर there dwells no good thing. खंयचेय बरे सकत ना म्हूण. Because in me, through Adam, is a rebellious nature. कित्याक आदामा वरवीं म्हजे भितर उपराट्याचो स्वभाव आसा. But I have a will, म्हाका जाल्यारय म्हाका खुशी आसा, I have a desire म्हाका एक आशा आसा to do good. बरें करूंक. But I find पूण हांव पळयता, I don't have the power to do good. पूण म्हाका ती करची सकत ना. I have the power पूण सकत आसा to only do what is evil. की ते वायट ते मात्र हांव करनासा. Then, उपरांत 19 18 जालें 19 म्हाका करूंक मौन आसा ते बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका ते खोटे हांव करता. for the good that I would do, म्हाका कितें बरें करीत आसलें I do not do. हांव करिना. But the evil which I don't want to do, कित्याक म्हाका वायट म्हूण कळीत आसा करूंक नाका, that I do. पूण हांव तेच करता. Now, if I do that I would not, देखो- it is no more that I do it, but sin that dwells in me. देखून म्हाका करूंक खुशी ना ते हांव करता जाल्यार हांव न्ही, बागार म्हजे ते वस्ती करता ते पाताकच करता. So now, आतां my problem is not myself. त्या देखून समस्ये म्हणजे मायसेल्फ न्ही, म्हणजे हांव न्ही, But the sin or the power to rebel that is dwelling in me, he is ruling over me, made me a captive, and makes me do the very things that I don't want to do. कित्याक म्हजे भितर वस्ती करता ते पाताक अविधेयपणाचे या उपराटे हेचे ते म्हाका नियंत्रण करन, कितें करूंक म्हाका
खुशी आसा ते करूंक सोडिना आनी कितें म्हाका करूंक जाय ते करूंक म्हाका सोडिना. I desire to do good, म्हाका आशा आसा बरें करीजे म्हणून, but I end up doing the very evil I don't want to do. जाल्यारय हांव कितें करूंक नजो तेच वायट हांव करता. Yes. Brother, idu telling it is very easy. ಆ, Word of God telling is easy, but here is coming negative, here is coming negative. Here So that's is what I'm giving you a solution. Here Wait, is wait, wait, coming wait, in the wait, wait. Hatred. Everywhere your mind Allo, is, allo, your allo, mind is allo. that your heart is coming to full of grab that it is coming out is the very hard, no brother. Now I'm going to give you something very easy. Huh? Why years of years it is coming. That is Arre the brother, I'm going to give you something very easy. That is what the Bible is talking about. You are trying to do it the hard way, and God is saying, I've made a way which is so easy. Just let me just show you where your problem is. ब्रदर सांगता हे पुरा सांगूंक सुलाभ पूण तेणे येणे जावन प्रेशर आसा ना तितलें सुलाभ ना. ताका ब्रदर म्हणटा हांव सांगता मात न्ही तुका ताका भायर येवची वाटी दाखयता म्हणटा. I'm asking you one thing. आतां एक संगती हांव तुजे लागीं विचारता. Yesterday Lawrence was there, कालच्या दिसा लॉरेन्स आसलो, and I'm there. हांवूय आसलो. Who knows the word of God more, he or me? कोणाक कळीत आसा देवाचें उतर, म्हाका की ताका? No, who knows more of the word of God, he or me? कोणाक चड कळीत आसा? Correct? वय गे He had just come new, तो नो आयलो, but he shared in his word. ताणें ताच्या Testimony. साक्षे वेळार सांगलें From the day he entered in till today, he has not touched alcohol. तो केदाळा आयलो आज पर्यंत ताणें तो सोरो आपडोंक ना. Even in my life, the same thing happened. तेच म्हज्या जिवितांत अशें जाल्लें. Even in my life, I've never gone to the club again. आतां हे क्लबा विशयान अशें There are दादल many वचूं things ना. that I've never done again. आतां पयलें कितें करनासलो आतां हांव खंयचेंय करना. But believe me, I never tried to stop them. कित्याक फातये हांवें ते जावन स्टॉप करूं नात. But there are some areas where they are stuck to me like a chewing gum. पूण थोडे एरियांत जाल्यार ते चुंगा मारी म्हाका घट्ट धरनासलें. I have to fight those areas. पूण त्या जाग्यार आमी झुजाचें पडलें. So now God is giving us the solution for everybody, because we all have our own areas of weaknesses where we have been slaves. आमकां देव आज ताका आमकां सुटका दिवंक अशें जाय. कित्याक जायते वर्सां जावन आमी नाना तरान एका ना एका जाग्यार आमी स्टक जाले, गुलामपण आसा. आज आमकां ताका जायले पर्याय तो दिता. So is the Bible very clear that the person is controlled by sin? बायबल सांगता की पाताक ताका कंट्रोल करनासा म्हणून, नियंत्रण दवरता म्हणून. He wants to do good, but sin has controlled him and made him do evil. कित्याक ते पाताक कंट्रोल केल्ल्या वरवीं ताका बरें करूंक जाय, ते पाताक आसल्या वरवीं ताका बरें करूंक जायना, वायटच करता. So let's say we both are preaching. पळय आमी दोगांय हांगा उतर प्रगट करता. We are both sharing the word of God. आमी देवाचे उतर प्रगट करता. He goes to his house, I go to my house. हांव म्हज्या घरा येता, ब्रदर ताच्या घरा येता. We are both living alone. आमी दोगांय एक सूर आसा. Nobody is there in the house. कोणी नात घरांत. And on my mobile there comes some sexual movie. पळय मोबायलांत एक वायट पिंतूर आयले, सेक्शुअल मूवी आयले. Somebody forwarded to me. कोणे की फॉरवर्ड केले म्हाका. I clicked it हांवें दमले, and I saw it. हांवें पळयलें. Is anybody around? कोणी आसात म्हणजे थंय सांगाता थंय? So nobody would know. कोणाक कळीत ना. Correct? वय गे So I saw it. हांवें पळयलें. After the movie got over, त्या वेळा ती मुवी मुक्त जाली. I again saw it. हांवें काय लागलें परते पळयलें. I only saw it. हांवें खाली पळयलें मात. I did not do any action. हांवें खंयचेय एक्शन कार्यान घालूं ना. Correct? वय गे What exactly happened when I saw it? केदाळा हांवें पळोवंक सुरू जालें, त्या वेळा कितें जालें? I gave the spirit of lust or fornication or adultery an access to enter into my system. हांवें केदाळा पळयतना कालें जालें म्हळ्यार हांवें त्या लैंगीक कामुकपणाच्या आत्म्याक, प्रद्वाराच्या आत्म्याक हांवें काय केलें, दार उक्तें करून दिलें. Now, have I become a captive to that sin? आतां हांव त्या पातकाचो गुलाम जालो गी. Now, will that sin keep on putting pressure on me? आतां ते पाताक आसले म्हजे वयर दबाव घालत आसता गी. Will it attack me the next day?
तेच पताक दुसऱ्या दिसाई म्हाका Let दबाव me tell you one story upon me. म्हजेच विशयान हांव You तुमका are telling, no, सांगता. I'm going to tell you my story, which you might be not knowing. कित्याक तुका कळीत आसतना हांव म्हजीच कथा सांगता तुका. I was taking a flight from Belgium to Dubai. हांव बेल्जियमांत जावन दुबयाक फ्लायटार वयतलो असो. Suddenly, something happened for which I was put in a place. कितें की अचानक I don't want to give the वय. detail, but I was put in a place. ओके अचानक जालें आनी ताका एका जाग्यार दवरलो And there was no access to go out. I was in that place. कित्याक थंय जावन भायर येवंक जायना कित्याक हांव भितर आसलो. And you are there inside that room for 23 hours. कित्याक 20 आनी 3 घंटे त्या रुमा भितरच रावचे आसले. I can't go out. कित्याक भायर वचूंक जायना I don't have the Bible. कित्याक बायबली ना म्हजे लागीं. So you don't have anybody to talk to. कित्याक कोणी म्हजे लागीं उलोवंक जण ना थंय. So there was a TV. थंय थंय टीव्ही आसली. So who am I talking now? आतां हांव कोणा लागीं उलयचें. Is it harmful to watch TV? टीव्ही पळोवनचे कांय पाडगी. So I started watching TV. हांवें काय केलें टीव्ही पळोवंक सुरू केलें. Slowly, most of the hours were spending in TV. अशें कळीत नासतना जायते घंटे टीव्ही फाटल्यान गेले. And there are different channels, keep on shifting the channels. तितलेंच न्ही तांचो जायती चॅनलां आसली हांव चेंज करतालो. And most of the channels are in French, जायती चॅनलां फ्रेंचच्या भाशेंत आसली. not much in English. इंग्लिशार नाटली. Night time I did not get sleep. कित्याक राती म्हाका न्हीद पडना. So where will I go? जाल्यार हांव खंय येता. Oh, you know my story, huh? You have heard it before. No, people who are giving the answer, you know my story, you heard it. They Then how also come you are have giving the the right experience. answer? They also have a same experience, some people. But some of them have not heard, but they are giving the right answers. सो थोड्यांनी पळोवं ना जाल्यार सारखे जबाब दिवन आसात. Correct. So at night, one of the channel became a sexual channel. पूण एका राती काले जाल्यार म्हणा एक अशें दमन पळयताना एक सेक्साचे या That अश्लीलाचे चॅनल channel आयले. is fully of sex. तातूंत कंप्लीट पुरा सेक्सच त्या चॅनलार. Now, what do you think I have been doing? जाल्यार तुमी काले करतात म्हूण हांव चिंतू तुमी चिंतू बरो. I saw that movie. हांवें ते पिक्चर पळयलें. Do you think now I am satisfied? हांव तातूंत तृप्त जालो म्हूण तुमी चिंतात. I am watching the second movie. तितलेंच न्ही दुसरी मुवी पळयली I am watching the third movie. आनी तिसरी मुवी पळयली. In the morning at 6 o'clock, the channel changes into normal channel. 6 वरां जाताना हांवें काले नॉर्मल चॅनल पळोवंक सुरू केलें. No, that channel changes into normal. तेच चॅनल ऑटोमॅटीक नॉर्मल चॅनल बदलालें. But at night at 12:30, it again turns into sexual channel. पूण 12:30 उपरांत ते चेंज जाताले चॅनल तातूंत. So what happens at 12:30 for me? ते जाल्यार 12:30 जाताना काले जाताले Next म्हाका night. दुसऱ्या राती. Only you are giving, they don't know. तूं मात जबाब दिताय अरे कोणाक बाकीच्यांक कळीत ना. What will happen to me? कितें जाता म्हाका त्या वेळार. Same, no? तेच आशा येता गी. Now, Odni. the next 1 month, what am I doing? तर एक म्हयनो हांवें कितें केलें. Now, when I'm watching those channels, केदळ हांव that movies, त्या तिले पिक्चर हांव पळोवन आसलो. is my mind going on the Bible now? आतां म्हजें मन पवित्र पुस्तकांत येता गी त्या वेळार ते पळयल्यार. Did anybody force me कोणेय म्हाका दबाव घालो प्रेशर to घाले. watch that channel? कोणेय म्हाका सांगलें की हे पळय म्हणून. In my mind, I know what I'm doing is wrong. कित्याक म्हाका कळीत आसा म्हज्या मनांत हांवें करचें चूक म्हूण. At the same time, my mind is saying, I'm feeling lonely. कित्याक त्याच वेळार म्हजें मन सांगता तूं एकसूर आसाय न्ही. It's okay. ते कांय जायना व्हडना. But in the mind also it says the word of God that I've activated curse in my life. ते मन परत सांगून आसा तूं अशें केल्यार तुज्या जिवितांत शिराप हाडना साई. And I've been told that this journey of yours is going to go for 20 years. अशें जाल्यार म्हजें जिवीत कितलें म्हाका सांगलें अशें तूं 20 वर्सां No, म्हणजे अशें नाही. Your journey is going to be for 20 years. तूं थंय 20 वर्सां पर्यंत थंयच आसतलोय. And if I'm doing this, 100% it will be 20 years. जर तर हांव अशें केल्यार आतां काले करनासा खंडी जावन 20 वर्सां मुनसे थंयच आसाचे आसले. Because that is the curse. कित्याक ते शिराप जावन आसा. And if I want God to stop it, कित्याक हांव आशेन आसा देवान रावयचें म्हणून. then I have to make a decision to put a stop to it.
कित्याक पयलीं हांवें निर्धार घेवंक आसा हांवें तें रावपाचें म्हणून So can it be stopped just like that? अशें ऑटोमॅटीक सदां अशें रावंक जाता साद्यागी I've got addicted to it for 1 month. कित्याक एक म्हयनो हांव ताका एडिक्ट जालो And I began to pray to God. हांव त्या वेळार देवा लागीं मागूंक सुरू केलें I said, God, I know I'm addicted to it. सुमी म्हाका कळीत आसा हांव एका एडिक्ट जावन गेला This did not happen years back. I'm talking in 2024, last year. हे वर्सां जायते वर्सां पयलीं न्ही लास्ट वर्सा जालें 2024 I'm preaching for so many years. हांव जायते वर्सां हांव शिकून दिवन आसा So is a preacher immune to sin? एक शिकोवन दितालो पातकाक बली जावंक सादी आसा He can be attacked any time. तो म्हळ्यार उडासोरा कोणाय की हे खंयच्या वेळार अटॅक करता But पूण only when he opens the door, now sin can come in. केदळ तूं केदळ दार उक्तें करताय तेदळ मात पाताक तुजे भितर रिकता Correct? पळय गे So I began to ask God, please help me. हांवें त्या लागीं मागलें सोमिया म्हाका कुमो कर He said it is very easy. तो म्हणालो बारी सुलभ Write an application and tell them to take away the TV out. एक एप्लिकेशन बरी आनी सांग ही टीव्ही हांगा जावन भायर व्हरा म्हणून There, त्या जाग्यार if anybody is not following instructions, जंय त्या जाग्यार कोण पुरा ते नियमा बरा पाळिनात the TV is taken out. तांची टीव्ही काडून That is व्हरतले the punishment. ते एक पनिशमेंट त्या वेळार ते कोण पळय ते ऐकना सांगले तांची टीव्ही काडून व्हरतले They are put in a dark room. तितलेच न्ही तांकां काळोखाच्या रुमान There are no दवरतले windows. ते एक जनां लायनात And here I am हांव ह्या जाग्यार हांव आसा writing an application. हांव काले करन आसा एक एप्लिकेशन बरोवन आसा Please take the TV out of my room. दया करून ही टीव्ही म्हज्या रुमांतल्यान भायर व्हरा Those people who are in authority are thinking, ते अधिकारान असले मनीस चिंतूंक लागले what we are giving punishment, this fellow is asking for punishment. कितें बरं आमी पनिशमेंट दिता वो मनीस आमकां पनिशमेंट तो दिसान काणकोण आसा Because for them it is a punishment. For me, if this TV is inside, it is a curse. तांकां ते पनिशमेंट पूण म्हाका आतां काय लागलें ही टीव्ही व्हडली शिराप जाल्या No Bible channel. Absolutely no. Only channels of darkness to the upper limit. Okay, then. अरी एक ते काळोखाची मात असली चॅनल Then I started praying to God and I said, God, these thoughts are troubling me. हांवें देवा लागीं मागूंक केलें म्हजी चिंता म्हाका दसून आसात TV is gone. टीव्ही भायर गेले But the thoughts have not left me. जाल्यार ही चिंता सोडूना म्हाका So, huh? No, I'll show you the easy way. No. You are once all the time saying not easy, not easy. I'll show you the easy way. तुका जो सुलभ वार्ताक येता तुका तो The Lord said, go to John 15. The देवान Bible came. वय देवान बायबल मेळ्ळो ते एका फावटी ताचे उपरांत देवान सांगले जुआंवचो 15 अध्याय वचो Jesus, the real wine. कित्याक जेजूस जावन आसा दाक 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 काय म्हणटात दाखवाल And you are his branches. तू जावन आसा फांटो Now you start studying that word, that whole chapter by heart. तू हे काम कर हे फुल्ल चॅप्टर आपल्या भाय पार्ट स्टडी कर So to by heart, how many times I have to repeat? ते भाय पार्ट करीचे जाल्यार हांवें कितले फावटी उसारीचे रिपीट करीचे So my action was not to come out, only to learn by heart. म्हजे आतां काले म्हळ्यार त्या समस्येतून भायर येवंक न्ही म्हजे आतां देय गेलो खाली चॅप्टर बाय हार्ट करूंक So I started learning by heart. आतां हांवें काले गेले सुरू केले ते बाय हार्ट करूंक Then 1 hour you get to go around. तुमकां 1 घंटो मेळटलो अशें भायर वचूंक So in that 1 hour I'm talking the chapter. हांव काले करतलो सोलोन येताना ते चॅप्टर उलयतालो And I'm talking only the chapter. हांव खाली त्या वेळार ते चॅप्टर उलोवन आलो From that day, might be around May 8th or May 9th, I have been set free. Till today, I'm absolutely free. त्या हांव चिंता मे 8 जावंक पुरो त्या दिसात हांव न्हू आज पर्यंत ते संपूर्ण म्हाका तांचो सुटका मेळ्ळ्या प्रेज God गॉड gave me victory in this area. देवान म्हाका ह्या जाग्यांत ह्या समस्येतून सुटका I दिली was a slave in this area. हांव हेतून गुलामपणान पडलो But God gave me freedom through this word. की देवान म्हाका कशी सुटका दिली ताचे उतरां मारिफात I had to learn it by heart. कित्याक एकच काम असलें म्हाका ते बायहार्ट And करूं only keep on speaking by heart. कित्याक बायपाट करचें जाल्यार हांवें ते तोंडार उलयचेत That time I did not have any of these instruments. तितलेंच न्ही ह्या वेळार त्या वेळार म्हणजे मोबायला पुरा कांय नाटली भितर Now today, have I got a mobile? तूं आज म्हज्या हातार आसात मोबायला Can I go to any channel I want? आतां म्हाका अवकाश आसा की खंयचेय चॅनल पळोवंक
Is it more easy now? आता की पहिल्याच्या की आता सुलभ असा की That time I had to wait till night. Now I can go anytime, anywhere. त्या वेळार खाली राती मात हांवें राखून रवजेतले आता खंयच्या वेळार खंयच्या जाग्यार वचूंक साध्य आसा की Why is the thought not taking me to those channels? कित्याक आता ते म्हणजे चिंता म्हाका आता येना Because that sin that dwelt in that area, कित्याक त्या जाग्यार ते फाताक आसले भितर I had to fight with it. कित्याक हांवें ताका झुजचे असले And after the fight, त्या वेळा हांवें झुजले उपरांत when I got victory, त्या वेळा म्हाका जैत मेळ्ळें that spirit has no power over me. त्या वेळा त्या आत्म्याक म्हजे वयर कसलोच अधिकार That is नाका. the time you mature. त्या वेळा तू समृद्धी प्रभुत्व जाताय You have more power of God manifesting in your life. चड आणि चड सकत देवाची But- शक्ती तुझ्या जिवितांत but- अनुभव but- मेळटा पूण But for time pass, if I just put the channel on, जर तर टाइमपासाक हांवें ते चॅनल परते ऑन केलें even if I put it on, जर तर ऑन पळयलें this time the attack will not be the same. It will be in multiples. जर तर आता परत केल्यार त्या प्रमाणे हाजे की चड बळादीक आसतले Did I try to come out? हांवें म्हज्या स्वापरायतन भायर पळयलें No. ना Now, when I started doing this, केदळा हांवें करूंक सुरू केलें the Lord said, I want you to do one more thing. आनी देव म्हणालो म्हाका तुवें आनीक काम करूंक आसा If you get victory in that area, तुका ह्या एका जाग्यान तुका जैत मेळ्ळा जाल्यार surely your 20 years will be cancelled. तू खंडीत जावन तुजी 20 वर्सां कॅन्सल जाता You जाल्यार have to obey the royal law. कित्याक देवाचो वर्तो उपादेश तुवें पडलाय We read that royal law, no? तुवें वर्तो उपास देवाचो And what is the वाड- royal, and how do you operate in the royal law? कशें तो वर्तो उपादेश आमकां पाळूंक जाता काम Loving करता one another as you love yourself. कशें तुजो मोग करताय तसो पेलासो एकामेकाचो मोग And there कसो should be no partiality. तातूंत पार्शालिटी ना पक्षपात ना भेदभाव ना My skin color म्हजो स्किन कलर and this person who is in authority, कोण म्हजो हातो अधिकारी आसलो थंय he hates my skin color. तो म्हणजे स्किन कलर पळोवन म्हाका द्वेष करतालो He discriminates. तो भेदभाव करतालो So he's going to put pressure on me. तो म्हजे वयर दबाव घालतालो He's going to do things that will hurt me. कितें पुरा म्हाका दुखता ते संगती तो करतालो But one thing, he will not touch my body. कितें एक संगत जालें म्हणजे कूड तो आपटयनातलो But he will do many things to hurt me. कित्याक तो म्हाका दुसऱ्या रितीन दुखयतालो And my test is, म्हजी परीक्षा जावन आसली when he is irritating me and hurting me, कोण म्हाका तो इरिटेट करतालो या काले उलयतालो म्हजे विरोध सांगतालो I must love him. म्हजें काम एकच ताचो मोग करचो Not based on what he's doing, कितें तो करता ताका लागून न्ही but based on what Jesus did for me. कित्याक जिजून म्हजे पासून कितें केला ताका लागून हांवें ताचो मोग करूंक So my journey began. म्हजी जी प्रारंभ जाल्या जिवीत प्रारंभ Normally, नॉर्मली when I don't like a place, कित्याक म्हाका ते पसंद नाटलो when I जागो don't like people, हांव म्हाका लोक पसंद I नाटलो can walk out of that place. हांव थंय जावन भायर येतालो I can avoid that place. हांव तो थंय जावन पयस येतालो But this time, पूण ह्या वेळार I cannot go from that place. कित्याक थंय जावन म्हाका भायर येवंक उपाय येतना I have to be in that place कित्याक थंयच रावचें हांवें and I have to pass the test of love. आनी त्या वेळार त्या जाग्यार रावनूच मोगाची परीक्षा हांवें पास करची आसलें And the more and more I began to learn to love, केदळ हांव थंय शिकलो चड आनी चड मोग करूंक it took 14 months. म्हाका लागले 14 म्हयने But after 14 months came 14 म्हयने आयलो a 14वो day of my freedom. तो जावन आसा म्हजो सुटकेचो दीस प्रेज गॉड So actually speaking, एक्चुअली सांगचें तर these 14 months were days of suffering. ते 14 म्हयने मस्त कश्ट आसले They were days of pain. तर कश्ट दूख आसलें But when I see myself, तेदळ आतां म्हाका पळोवन आसा these 14 months were the best time to learn the Bible practically, to learn to love. म्हाका त्या 14 म्हयन्यांत बायबल ते कशें प्रॅक्टिकली प्रायोरिटीन कशें मोगान वपास म्हण ते हांव शिकलो So when I went in, केदळ हांव भितर गेलो I was a different person. हांव एकलो दुसरो व्यक्ती जावन आसलो When I came out, केदळ भायर येयलो I did not come out the same. हांव तो कसो आसलो तसो जावन भायर येवना I came out with much power. चड आनी चड बळादीक शक्तिवान जावन भायर I येयलो came out with more love. चड आनी मोगान भायर येयलो I came out with more understanding the scriptures. आनी चड देवाचे उतर समजून घेवन भायर येयलो I now know my life. आतां म्हाका कळीत आसा म्हजें It's जिवीत very different एकदम व्यत्यास from आसा all those years that I lived before. की ते पयले पुरा जियेला ताच्याक व्यत्यास आसा And the same example is for all of us. ते एक उदाहरण समेस्ता बसो ते You have to fight. ह्या देखून तुम्ही हर एकल्यानी झुजोंक आसा You don't have to fight with people outside. तुम्ही झुजचे तुमच्या मनशा विरोध न्ही You have to fight the battles that you know
that is inside you. कित्याक तुमकां कोत्ता खंयच्या विरोध वायट शक्तीवर झुजाचे तुमकां कळीत आसा And how do you त्याक fight? कित्याक झुजाचे How do you fight? Not with your willpower. कशे झुजाचे तुमच्या स्वशक्तीन न्ही Just as Jesus taught us. कशे It is written. कशे जिजोन आमकां सांगला हे बरयला पवित्र पुस्तकी And he attacked every word of Satan with it is written. कित्याक हर एक सैतानाचे उतराक ताणें सांगले इथे पवित्र पुस्तकी बरयला म्हणून ताचे विरोध ताणें झुजाक In देवलो the same way, we have to attack every thought it is written and start thinking on what is written. अशे I'm not yet हर finished. Wait. हर एक चिंतपाक आमी देवाच्या उतरांत सांगूंक आसा अशे पवित्र पुस्तकी अशे बरयला म्हणून सांगून ताका वयर अटॅक Now करूंक when आसा people look at me, आता तुमी मोनीत जो कोण व्यक्ती म्हाका पळोवन I आसा want to ask you, हांव तुमकां तुमचे लागीं विचारता did you ever think I went through this battle last year? तुमकां कळीत आसलें की हांव ह्या रितीन गेल्लो म्हणून I was attacked in that lustful channel. हांव त्या वायट सवयाक एडिक्ट जाता म्हणून तुमकां कळीत आसलें But I'm thanking God and I'm sharing this testimony to share with you that everyone can fall any moment if you open the gate. हांव देवाक अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार जर तर म्हज्या जिवितांत अशें जालां जाल्यार हर एकल्या जिवितांत जर तर हांव सैतानाक वाट उक्ते जाल्यार आमच्या जिवितांत हें घडूंक साध्य आसा Nobody is immune to attacks. कोणी अटॅका जावन सुकोवंक जायना But everybody has been empowered by God to attack the attack. पूण देवान आमकां तो अधिकार दिला कोण आमकां अटॅक करता ताचे वयर झुजोवंक आमकां अधिकार दिला The attack is never outside. कित्याक उडास दवरा अटॅक या झुजू भायर न्ही The things that you see outside is only for you, for the spirit to gain access inside. काली भायली वस्तू तुमकां एक दार मात उक्ते करून दिता तुमच्या भितर येवंक So your battle is how long can I keep this fortress strong without opening the gate based on the word of God in my thinking. कशें म्हजें चिंता हांव घट्ट बुन्यादी बरी बुरो जावं बरी घट्ट खण घेता कितें हांव पळोवन आसा तें म्हजे भितर येनाटल्या बरी आडकन आसा ताका ताचे वयर Look at the 22nd verse. आमी 22nd वर्स पळया 22nd verse. 22nd Oh no, म्हज्या we finished up till 20. 21. Now if I do that, I would not. 21 It is no more I that do it, but sin that dwells in me. So this was my condition where I was, where the spirit of lust, the spirit of sexual sin had addicted me and made me a slave. ही परिस्थिती जावन आसली हांगा बरयला देखून म्हाका करूंक कुशीना ते हांव करता जाल्यार हांव न्ही बागार म्हजे ते वस्ती करता ते पाताकस करता I find then a law हांव ते देखून हो एक नियम म्हजे ते दिसून येता that तो जावन आसा when I would do good, हांवें बरें करूंक मोन केल्या वेळारी evil is present with me. वायटच म्हाका आपणाशी ओडता For I delight in the law of God after the inward man. म्हज्या भितरल्यान हांव देवाच्या विशयांत संतोष पावता But I see another law in my members, अनेक विशय अनेक नियम म्हजे विरोध काम करन आसा warring against the law of my mind, म्हज्या मनाच्या चिंतना विरोध तो झुजून आसा bringing me into captivity म्हाका तो गुलामपणाक व्हरून कैद करन आसा to the law of sin which is in my members. कित्याक म्हज्या विश्वांत आसा ते पाताक The question is, आतां सवाल जावन आसा do I delight in the law of God की हांव देवाच्या नियमशास्त्रान संतोष पावता or do I delight in those sexual movies? हांव सेक्शुअल वायट पिंतुरांतय संतोष पावता 1 month, एक म्हयनो the delight was the sexual sin. एक म्हयनो त्या वायट लैंगिक पिंतुरांतय संतोष पावलो Even though I was reading the Bible, at that time there was no Bible, but I was praying to God, त्या वेळार बायबल नाटलो जाल्यार हांव देवा लागीं मागतालो but it did not affect. म्हजे ते कांय परिणाम घालूं ना But the moment I made that decision केदाळा हांवें निर्धार घेतलो to put that TV out of the room, केदाळा ते म्हजे टीव्ही म्हज्या रुमांतून भायर घालूंक that TV was a source to bring all those evil things in me. कित्याक ती एक मूळ जावन आसली टीव्ही म्हज्या जिवितांत वायट भितर येवंक I had to make a decision to cut it out. त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक आसलो थंय जावन म्हाका पयस करचे And then I started studying the word. ताचे उपरांत हांवें सुरू केलें देवाचें उतर शिकोवंक
things began to change. त्या वेळा बदलावान येवंक सुरू जाली. What was delight in my inward man, कितें म्हज्या भितर कितें आशा आसली संतोषाचो that changed. ते बदलाले. And now came the delight of the word of God in my inward man. त्या वेळा आता भितर काले जाली ती आशा बदलून देवाच्या उतराची आशा सुरू झाली. Now I saw the same law तेच नियम म्हज्या जिवितांत in the members of my body म्हज्या कुडीच्या विश्वानी आसा. is working exactly opposite. आता काले जाता तेच सकत विरोध काम करना आसा. My body which was warring against me म्हजी कूड म्हजे विरोध झुजून आसा. and sin that was making me captive ते पाताक म्हाका बंदपासान धरना आसा. was losing its control over me. आता काले जाले ते पातकाचे कंट्रोल नियंत्रण And उणें this जालो. is the solution. This is the solution. हे जावन आसा परिहार. Everybody look at verse 24. आता हे जावन आसा परिहार 24 वळो. St. Paul is saying, सांग पावलो म्हणटा I'm in such a wretched condition. हांव कोणतो कसलो निर्भागी मनीस हांव. Nobody knows my life. कोणायकी कळीत ना म्हजें जिवीत. Inside of me, I'm a prisoner. हांव भितरल्यान एक बंदीवान जावन आसा. Inside of me, sin is ruling over me. कित्याक भितरल्यान पाताक म्हाका नियंत्रण करना On the आसा. outside, everybody can see me a holy man. भायल्यान म्हाका पुरा पवित्रपणाचो व्यक्तीन On the पळयतात. outside, everybody can see I'm a God man. ते भायल्यान म्हणल्यार वो देवाचो मनीस म्हणटात. I'm a good man. हांव बरो मनीस. But inside, पूण भितरल्यान I know म्हाका कळीत आसा this sin ते पाताक is taking me on a journey of death. ते हे म्हजे पाताक म्हज्या मरणाक म्हाका आपोवन व्हरून आसा. This sin हे पाताक is taking me on a journey of self-destruction. तितलेंच न्ही म्हजोच तो स्वंत नाश करून व्हरून आसा. This journey, हे पॉयंट even if I want to take a turn, हांवें जर तर हांगा फाटी घुवलो I don't have the power. म्हजी थंय ती सकत ना. I'm a slave. हांव गुलाम. And this body, ही कूड which I want to use to serve God, ही कुडी मुखान देवाची सेवा करीची आसले. I am finding this body हांव आतां सोदून आसा. is serving Satan. हे काले करना आसा ही कूड सैतानाची कामां करना So आसा. he's crying out to God, त्या देखून तो देवा लागीं उलो मारता. Oh wretched man that I am, हांव कसलो निर्भागी मनीस. who shall deliver me? कोण म्हाका सुटका दितलो. Who shall deliver me? हे कोण म्हाका सुटका दितलो. Because my enemy inside me, कित्याक म्हजे दुस्मान म्हजे भितर आसा. nobody can see him. कोणाक तो दिसना. I also cannot see him, हांव म्हाकाय दिसना. but he's ruling over me. तो जो कोण म्हजेर तो अधिकार So चलोवन who will आसा. she deliver me कोण येता म्हाका भायर काडटलो from this body ह्या कुडीत हांव. that is making me do the worst things? कित्याक ते वायट करना आसा तांचे जावन. And he gives you the answer. तो ताका जबाब दिता. I thank God. हांव देवाक अर्गां दिता. I thank God. हांव देवाक अर्गां दिता. Through Jesus Christ our Lord. तो आमच्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उद्देशी. He's not saying, I thank God हांव तो सांगना देवाक अर्गां दिता. for my self effort, म्हज्या स्वप्रयत्नान न्ही. with my own power, म्हज्या ओन शक्तीन न्ही. with my own decision. म्हज्या निर्धारान न्ही. He हांवें does not say that. तो तशें सांगना. He says, तो सांगता thank God अर्गां देवाक अर्गां through Jesus Christ जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उद्देशी. our Lord. देव एकलो मात्र. And this Jesus Christ तो जेजू क्रिस्त our Lord तो म्हजो सोमी. is dwelling inside of तो me. म्हज्या भितर वस्ती करना आसा. So I find myself आतां हांव सोदून आसा two things. दोन संगत्यो. With my mind, म्हज्या मनांत I want to serve God. हांव देवाची सेवा करूंक. But in my corrupted things, पूण म्हज्या वायट जाल्ल्या संगतीनी वरवीं I want to serve sin. हांव पातकाचो गुलाम. पाता कितें सांगता ते करना आसा. A law, एक नियम. a law एक नियम. is a principle. एक नियम एक प्रिंसिपल जावन आसा. Whoever gets involved in it, कोणी तातूंत पात्र घेतल्यार the result is always the same. हरी एकल्यांक ते पलिशावन एकाच रितीन जावन आसा. Whether you are rich or poor, तूं ग्रेस जावंक पुरो दुबळो Fat जावंक or पुरो. thin, मोठो या बारीक Christian, आसूं पुरो. non-Christian, क्रिस्तांव या क्रिस्तांव आसूं when पुरो. you get involved in a law, केदाळा तूं नियमा भितर सरताय. the result for everybody is the same. कित्याक फलित आमच्या हरी एकल्याक एकच जावन आसा. If I jump from here, जर तर हांव आतां भायर उडल्यार I will surely go down. खंडीत हांव सकयल पडटा. Why? कित्याक There's a law of gravity. हे एक गुरुत्वाकर्षण हे नियम जावन आसा. If I'm a Christian, जर तर हांव क्रिस्तांव I go down. हांव सकयल पडटा. If I'm a non-Christian, तर क्रिस्तांव न्हय आसूं पुरो I go down. हांव पडटा. This law कित्याक हे नियम is in everybody. सकता बसो तो. But the difference is, पूण व्यत्यास कितें म्हळ्यार only those who have Jesus, कोण जेजू थंय आसात they have the spirit of life कित्याक to तांचे set them free
from the law of sin and death. तांचे ते जिवीत दिवचो आत्मा आसा तो मात पातका आनी मरणाच्या बंदपासून तुमकां सुटका दिता. Did you follow up till here? तुमकां इतलें म्हणसर कळी जालें? Hello, did you follow up till इतलें here? तुमकां कळी जालें? This is the problem for everybody. हे समस्या हर एकल्यांक आसात गी. Now, who is the solution? काले का परिहार? Who is the solution? कोण परिहार? Who is the solution? कोण परिहार? Hello, who is the solution? जीसस क्राइस्ट. कोण परिहार? So, who is going to set you free? कोण तुमकां सुटका दिता? How is he going to give you freedom? कसो तुका सुटका दिता? Go to the chapter 8 and verse 1. पळया 8वो अध्याय पहिली ओळ. No. Because I believe in Jesus Christ हांव जेजूक सत मानल्या वरवीं and because I believe in his sacrifice ताच्या साक्रिफिसा वरवीं सत मानल्या and पातेल्या because I वरवीं believe that he is resurrected ताच्या पुनर्जीवनपणान हांवें पातेल्या वरवीं through his resurrection, ताच्या पुनर्जीवनपणांत I am also resurrected. हांवूय पुनर्जीवन जाला. My old life is dead. म्हजे आदले सैम मेला. My corrupted life is dead. म्हजे वायट जिवीत मेला. My sinful nature is म्हजे dead. पातकाचे स्वभाव मेला. And I'm born of God. आता हांव देवात हांव जल्माला. So we were born of earth from our mother's womb. आमी ह्या संसार रितीन आवयच्या गर्भांत हांव जल्माले हांव. But now we are no longer born from our mother's womb. आता आमी आवय जावन जल्माली मात्र न्ही. But we are born of God from heaven. आमी देवात हांव सर्गीत हांव आमी जल्माले हांव. Is that clear? आता समजालें? So am I now the carnal man or now am I a spiritual man? आता हांव रक्तमांसाचो मनीस गी कार्नाल गी या आत्मीक मनीस हांव. My corrupted nature is nailed on the cross through Jesus Christ. म्हजे वायट स्वभाव काले गेला जेजू क्रिस्तान कुर्सार खिळावन नाश केला. And now whose nature I've got? आता कोणाचो स्वभाव म्हणजे ते आसा? Whose nature? कोणाचो स्वभाव? Christ's nature. क्रिस्ताचो स्वभाव. That is why he says, त्या देखून तो सांगता through Jesus Christ, जेजू क्रिस्ता मुखांतर there is therefore, त्या देखून there is therefore, देखून there is therefore, देखून what for? खाले What for? खाल्याक बसत. What a wretched man that I am. कितलो हांव निर्भागी मनीस जावन आसलो. Who will deliver me? कोण म्हाका सुटका दितालो? Thanks be to Jesus Christ. त्या देखून जेजू क्रिस्ताक हांव वरकां दिता. Because Jesus Christ is my deliverer. कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हाका Because सुटका Jesus दिवचो. has destroyed my sin nature. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हणजे तेले पातकाचे स्वभाव नाश केला. Therefore, त्या देखून त्या देखून I am no longer under any condemnation. त्या देखून हांव आनी मुखार खंयचे गुन्या मुखार म्हणजे ते ना. Surely yes. वय आसा. I had committed sin. कित्याक हांवें पातक केला. And because of that sin, कित्याक त्या पातका वरवीं I am supposed to be condemned. म्हाका त्या पर गुन्या मुखार आसा. गुन्या But करीत. because of Jesus paying the price on the cross, कित्याक जेजू क्रिस्तान कुर्सार ताचे मोल दिल्ल्या वरवीं what was my condemnation, कितें म्हाका गुन्या मुखार आसलें. Jesus being innocent कित्याक तो निरपराधी जावन आसलो जेजू. was condemned in my place. ताणे म्हज्या जाग्यार ताणे घेतलो स्थान. He is my substitute. तो म्हजो बदली He is my जावन आसलो. representative. तो म्हजो बदलावान व्यक्ती And जावन because आसलो. of him, कित्याक ताच्या मुखांतर now I am no longer under any condemnation. त्या देखून खंयचीच गुन्या मुखार आदीन हांव Now I येना. want to ask you one thing. आता हांव तुमकां एक संगती विचारता. I shared with you my secret life, हांवें म्हजे सिक्रेट गुटाचो जिवी तुमच्या मुखार दवरलें. that I lived in sexual sin for 1 month watching those movies. हांवें वायट ते पिंतुरां पळयतालो 1 म्हयन्या पर्यंत. Will I not be guilty? हांव त्या वेळार म्हाका ती कांतवणी आसली की ना. Will I not be under condemnation? म्हाका ते गुन्या मुखार म्हणले मनोभाव असलो की So ना. having this condemnation, can I even stand here and preach the word? जर तर ते गुन्या मुखार कांतवणी असले तर ह्या जाग्यार रावन म्हाका शिकोवन दिवंक जाते. It is Jesus who destroys that condemnation. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान कितें गुन्या मुखार असल्या पुरा नाश Jesus केला. is saying, जेजू सांगता your righteousness is not based on what you are doing. तुझे नीतिवंतपण तू कितें करता ताचेर वंदून ना. I have declared you justified. हांवें तुका न्याय प्रमाण दिला. I have declared you righteous. हांवें तुका नीतिवंतपण दिला. I have declared you not guilty. तू कांतवणी असलो व्यक्ती न्ही. Not because of your good works, कित्याक तुझ्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही. but because you believe in my works for you
that I finished on the cross. कित्याक तुवें म्हज्या कामाचेर भावार्थ दवरन सत म्हणल्यावरी कित्याक ते हांवें कुसार संपयल्या त्या कामार भावार्थ दवरल्यावरी तूं नितीवंतपण जावन आसाय. Did you follow? हे समजता तुमकां? That is why त्या देखून people who don't understand this, जर तर मनशाक हे कळीत जायना, the devil will keep you under condemnation day and night, which is happening to you. सैतान दीस आनी रात म्हणसर आमकां तो गुन्यांवकार करनच आसता. Those thoughts are coming again and again to you. परत परत ते चिंता आमकां येवनूच असतात. And you're not fighting those thoughts. जर तर तू त्या चिंतपा विरोध झुजा नाही, You have to fight those thoughts. तुवें ते झुजोंक आसा चिंतपा विरोध. Surely I did those things. तुवें केलाय तुवें, But पूण Jesus paid the penalty for me and he has purchased me. I am no longer the property of Satan. I am a property of God. पूण जिजून खाले गेला ताचे फारीक कोण ताणें दिला, ताणें म्हाका विकते मोला घेतला. त्या देखून हांव सैतान असो आसतना हांव जिजून म्हाका मोल दिवन विकते He घेतला. has not purchased me with money. ताणें पयशे दिवन म्हाका विकते घेवना. He has not purchased me with gold or silver or anything of this world. भांगार आनी दुसरे कांय खंयचीय संवसारी वस्तू घेवन ताणें He विकते has घेवना. purchased me with his own blood, that is God's holy blood. ताणें म्हाका विकते घेतला, ताच्यात बहु पवित्र अमोलीक रक्तान म्हाका ताणें विकते घेतला. That is why there is no condemnation त्या देखून म्हाका ते गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसा लबाना. to them which are in Christ Jesus. कोण जेजू क्रिस्तांतय आसा तांकां. Is it for everybody who is in Christ Jesus? हर एकल्यांगी जेजू क्रिस्तांतय आसचे. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus, for everybody. ये जेजू क्रिस्तांतय असलेल्या कोणाय की गुन्यांवकार All those who are in Christ हर एकल्यांगी हर एकलो जेजू क्रिस्तांतय आसात. What is wrong with him? काल ताचे ते सूख आसा, मिस्टेक. He is in Christ Jesus. तो जेजू क्रिस्तांतय आसा. He is praying to Jesus. तो जेजू लागीं मागता. He is believing in Jesus. तो जेजूक सत म्हणता. He is praying in tongues also. तो भासाच्या देण्याने उलयता. But still he is under condemnation. पूण जाल्यार तो गुन्यांवकारांत आसा. कित्याक? Because कित्याक? ignorantly he is still walking after the flesh. कित्याक ताका कळीत नासतना तो रक्त मांसाच्या ओंदणे प्रमाणे चलोन आसा. His thinking has not yet changed. कित्याक ताची चिंता बदलो ना. His thinking is still on the things that he did. ताचे आनीक चिंता ताणें कितें केला ताचे वयर आसा. His thinking is still on his problems. ताचे आनीक ताची चिंता ताच्या समस्ये वयर आसा. His thinking still on his uncomfortable situations. ताचे आनीक ताची चिंता काय अनकम्फर्टेबल He सिच्युएशन is वयर still आसा. thinking that he's all alone, he's lonely, he's rejected, he's been cast out. ताचे चिंता जावन आसा हांव एकसूर, हांव कोणी नात, म्हाका पुराणी सोडला. But if he's thinking जर तर that तो Christ is in me, जर तर तो चिंता क्रिस्त म्हजेतय आसा, I am made to be like Christ, म्हाका देवान क्रिस्त बरी जावंक रचला, and that's why I am Christ-like, that's why I'm Christian. त्या देखून क्रिस्त म्हजेतय असल्या आसा देखून हांव क्रिस्त हांव जावन आसा. He has given me his power. ताची सकत ताणें म्हाका दिल्या. From now on, he has given me his ability. आतां जावन ताची सकत म्हाका ताणें He has दिल्या. given me his power. ताचो अधिकार म्हाका दिला. That whatever I think, कितें हांव चिंता, whatever I imagine, कितें हांव कल्पना करता, I've been given the power and the ability to bring it into manifestation. कितें हांव करन आसा तें हांव ताका अधिकार दिवन आसा कितें म्हज्या जिवितांत पळोवंक. Are you following? आतां हें समजा तुमकां? Now what happens to a Christian whose mind is all the time with the problems? तुम्ही चिंता एक क्रिस्तवाचे मन एक पावटी समस्या वयरत असल्यार Now for example, you got pain in your body. आतां एक उदाहरण तुमच्या कुडीर दूख आसा. I'm talking about him. Is it okay? ओडना You won't leave the class and go, no? No, because sometimes people get offended and I will lose him, and not only that, that offense will bring demonic spirits in him. That's why I don't want anybody to leave. If you don't like it, tell me, I will not take your example. कित्याक म्हळ्यार जायते पडे शिसारतात, जायते मन दुख येतात, ताच्या वरी Am I काय hurting जाता you? म्हळ्यार हांगा जावन सोडून येतात. तितलेंच न्ही, वायट स्पिरीट येता की ते आपणायता तांच्या भितर. त्या देखून तुमकां तशें जाल्यार पयलें सांगा आमकां. Praise God. उदाहरणां काणगोचे नाका गी म्हूण. I ओके, wanted to say प्रेज that. गॉड. पेन. Now, you got some pain in your body. आतां तुज्या कुडीर दूख आसा.
tremendous pain. कठीण दुख असा Will that pain talk to you? ती दुख तुझे लागी उलयता Uleta ki na? उलयता So your mind is full of pain or mind is full of what pain Jesus went through? तुझे आता मनांत काय असा तुझी Which दुख pain is more दुख that you उलयता are की thinking? या जिजून किती कुसार केला ती No, you tell, you talk to me on the mic. It is my pain I am thinking. Okay. हा. तो म्हणटा हांव म्हजे दुखी विशयान उलोवन चिंता चड So now when you're thinking about your pain, are you walking after the flesh or walking after the spirit? आता तू तुझ्या दुखी विशयान चिंताना तू आत्म्याप्रमाणे Walking of the चलता flesh. की रक्तमासाप्रमाणे जियता So when I came back after 14 months, केदाळा हांव 14 महिना उपरांत फाटी आयलो I was 105 हांव kg. 105 किलो असलो वेट When I came back, I was 68 kg. ते दाळा हांव 68 kg And my wife who came to take me, केदाळा she came to bring me. म्हणजे बायल म्हाका आपोवन फाटी आपोवन हाडून हाडलें She did not even know that I would be free. तिकाय कळीत नासलें म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणून Nobody knew that I would be free. कोणाकी कळीत ना हांव भायर आयला म्हणून Even my lawyer did not know that I would be free. कित्याक असो लॉयराक समेत कळीत ना भायर आयला म्हणून But it was God who brought me free. कित्याक देवान म्हाका थंय जावन भायर हाडलें And He brought me back innocent. कित्याक म्हाका निरापरीत जावन थंय जावन भायर हाडलें The first thing my wife did पूण म्हज्या बायलेन पयलें काम केलें to put me in the hospital. डायरेक्ट व्हरून म्हाका हॉस्पिटलाक गेलें She did a thorough check from here to here, everything. तिने काले गेले Not even left the teeth, everything. अरी एक तेकले तावन पाया पर्यंत असले पूरा चेकअप केले टेस्ट And there we found ते दाळा म्हाका कळून आयलें diabetes, डायबिटीस आसा blood pressure, ब्लड प्रेशर kidneys are in a dangerous किडनी position, पुरा डेंजरस पोजिशनार आसात bladder, ब्लॅडराचे समस्ये prostrate. प्रोस्टेटाचे There are many things. तर जायते सांगत्यो And the first thing the doctor said, पूण पयले डाक्टरान म्हाका सांगलें you go and pass urine and come. तूं वचून मुतून फाटी ये I said, I don't want to go for urine. I don't feel like passing urine. म्हाका मुताचें म्हूण कांय बोगाना म्हणलें I just passed and I'm okay. हांव ऑलरेडी मुतून आयला आतां म्हाका तें कांय फील जायना बोगाना He checked me and he said, you are telling me absolutely wrong. तू तो म्हाका अशें टेस्ट कर म्हणालो तू काय सांगताय पुरा सारकें ना म्हणून सूख आसा म्हणून I'll prove to you you are wrong. तू हांव तुका दाखयता तुवें सांगचें सूख आसा म्हणून So he सारकें called न्ही म्हणून another nurse ताणें काले गेले एका नर्साक आपयलें and said, put a catheter for him. ते काले कॅथेड्रल ताणें गेले Catheter is the thali. थैली थैली The urine युरिनाक एक थैली And I was thinking, why is he putting catheter for me? हांव चिंतलें ही प्लास्टीक थैली कित्याक घालना आसा म्हणून And I'm looking at the bag getting full. हांव तें पळयताना ते बॅग फूल जावन आसा Anybody from nursing? कोणी म्हणी नर्सिंग फिल्डार आसात हांगा कोणी आसात Koni Allah आसा सांगितलं. गे घाल्या गे Okay. The bag got filled of 1 liter, 200 milliliter. तातूंत 1 लिटर 2 मिलीलिटर आसले 200. 200 So imagine how much of urine was accumulated. पळय ताचे कितले भितर असले ते मूत But भितर I don't have the feeling. पूण म्हाका ते अनुभव जायनाटले So the doctor said, पूण डॉक्टरान सांगलें because of this incident, कित्याक हे इन्सिडेंट जाल्ले वरवीं your kidneys have been working overtime for many years. कित्याक तुजी किडनी आहा पळय जायते ओवर टायम काम करना आसात And they have been so much working overtime, कित्याक जायते चड काम केल्ले वरवीं they are किडनी they are at the borderline. तांणी आतां काले घाल्यात आतां बॉर्डराक येवन पावल्यात वीक जाल्यात So when you hear a news like this, what comes to your mind? एले पुरा खबर आयकताना आमच्या मनाक पयले कितें जाता काले येता No, what do you say for that? Dialysis. कळ्ळें Whenever somebody says kidneys, first word goes, डायलिस ओके पयले काले येता बेन dialysis. दिसता पयले बेन दिसता म्हणटा So he said, we will need to operate your prostate. तांणी सांगलें तुजे प्रोस्ट्रेटाचेर आमकां ते पळोवंक आसा चेक करूंक Operation, no operation. ऑपरेशन करूंक आसा But I cannot operate you now because your kidneys are not healthy. They will not take the load and it might get more damaged. कित्याक म्हळ्यार तुजी किडनी वीक आसल्या बरी आतां ते आमकां करूंक जायना आतां केल्यार त्या किडनीक आनीक चड मार पडटात So I had to go home with the catheter. हांवें काले गेले ते कॅथेड्रल घालूनच घरा गेलो Now when I sit like this, हांव अशें बसून आसतना unbearable pain.
कितले कठीण दुख If I lie down, की हांव न्हिदोंक येता आड पडोंगो no, not much pain. तितले चड आसना If I stand, पूण उबे रावता not much pain. तितले दूख ना But if I sit, केदळां बसता unbearable. सोसूंक जायना दूख इरिटेशन बिकॉज ऑफ इरिटेशन कॅथेड्रल गेले इरिटेशन I don't know what it is, but it is painful. म्हाका कळीत ना जाल्यार ते म्हाका ते कठीण दूख आसली So one brother sent me his computer. एका ब्रदरान म्हाका कंप्युटर धाडलो So I became busy to make some audio files of the word of God for myself. हांवें काले केले त्या कंप्युटर काणून म्हजे थकी म्हजे बसोवचो तो थोडी ऑडिओ फायल रेडी केली देवाच्या उतराची Okay. So I was sitting on the computer and doing my work. केदळा हांव कंप्युटर बसून काम करूंक सुरू केलें I could not sit with the catheter for 10 or 15 minutes. ते कॅथेड्रल घाल म्हाका 10 की 15 मिनटां बसूंक जायनाटले But now when I'm working on the computer, के- I'm sitting for 5 hours. केदळ हांव ते कंप्युटर देवाच्या उतराचें काम करना आसा 5 घंटे म्हणसर बसून आसा So I asked my wife, हांवें म्हज्या बायलेला विचारलें like all the husbands ask their wife, no? You वय don't ask. असं विचारता वय तांचे डिस कोणाडे दुसरे कोणी ना ती ऐकत हा? So I asked my wife, हांवें म्हज्या बायलेला विचारलें I don't understand. म्हाका हें समजना 10-15 minutes I cannot sit. 10-15 मिनटां म्हाका बसूंक जायनाटलें But now I sat for 5 hours आतां हांव 5 घंटे बसून आसा and I can go on doing it. तितलेंच न्ही हांव मानिकी मुखार करनच आसा काम She said it is very simple. ते ती म्हणाली हे बारी सुलभ I said, what is so simple? हांवें विचारलें काल तितलें सुलभ She said, when you're working on the computer, केदळ तूं कंप्युटर काम करताय your Bible audio files, तुज्या त्या देवाच्या उतराची ऑडिओ फायल करनासताय I'm saying, Johnson, हांव तुका आपयता जॉन्सन you are deaf. तुका काण आयकनात Breakfast is ready, come, तू ब्रेकफास्ट सकाळी रेडी आसा ये म्हणल्यार you are deaf. तुका आयकना Lunch is ready, come, जेवण तयार आसा ये म्हणल्यार you are deaf. तुका आयकना Why are you deaf? कित्याक तुका आयकना कित्याक You are so engrossed in that, कित्याक म्हळ्यार तूं इतलो ताचे भितर गेलाय की you can't even hear my voice. तुका कोणाचे काले आवाजय आयकना म्हजो आवाज तुका आयकना When she said that, I said, wow, ते सांगले उपरांत हांवें चिंतलें वाव if I repeat this every day, जर तर हांव हे निरंतर एक दीस करता जाल्यार I can be free from my pain. खंडीत जावन ह्या म्हज्या दुखी जावन भायर येता So I started doing it the whole day. हांवें काले गेले ताका सगलो दीस करूंक सुरू केलें Then I had to come to Bombay for some document work. कितें की म्हणजे थोडे डॉक्युमेंट्स कामा खातीर बॉम्बे येवंक आसलें म्हाका So I told her, see, the government job that is to be done Kita- is getting delayed. I don't want to come back to Bangalore and then go back to Bombay. So I decided to stay in Bombay. कित्याक गव्हर्मेंटाचें काम जावं आसलें काम आसलें इल्ले डॉक्युमेंट्साचे तिले डिले जाल्ल्या वरी परत म्हाका येवंक नाका परत बँगलोराक त्या देखून हांव बॉम्बेत रावता म्हूण सांगलें Then I said, staying at home also is useless, no? There's a retreat, I will go and attend the retreat. ताच्या की घरा बसचें वेस्ट न्ही ताच्या की एक रेतीर आसल्यार खंय म्हणून वचून एटेंड जाल्यार बरें म्हणून हांवें चिंतलें So I went to Vasai त्या देखून हांव वसाई गेलो and that brother gave me the mic. त्या ब्रदरान म्हाका मायक दिलें When the mic comes in my hand, something happens to me. कितें जाल्यार मायक आयलें कितें की म्हाका जाल्ल्या बरी जालें आतां म्हज्या कुडींत I went on preaching 5 days. हांवें काले गेले 5 दीस म्हणसर परगट केले सुवार्थ परगट करून गेलो And then I came back to Bangalore. कितें जाल्यार म्हजे पाटी गांवाक बँगलोर पाटी आयलो So I have to go for the follow-up. कित्याक कितें परत फॉलोअप करूंक आसलें म्हाका So I went to the doctor. हांवें परत दाक्तेरा लागीं गेलो They did all the checkup. तांणी परत चेक केलें Okay. So it was ready for the operation. आतां ओके करून ऑपरेशनाक रेडी जालें Did the operation. ऑपरेशन जालें I have to take rest for 3 months. कित्याक म्हाका 3 म्हयने रेस्ट करचें आसलें Again the document thing was there, no? पूण जाल्यार म्हणजे ते डॉक्युमेंटाचें काम जावना ते So आसा I बाकी went to Bombay again for the document. परत हांवें बॉम्बे परत वचचें पडलें And again it got delayed. पूण तेय परत लेट जालें So when it got delayed, where do I go? त्याला डिले जाताना परत कितें येता
retreat. परत रेती रे ग Again they gave me the mic. परत तांणी काय केलें म्हाका माईक दिलें ती Again I'm doing the same thing. परत हांवें तेच रिपीट केलें परत हांवें Then सुरू I went केलें to Goa and did the same thing. परत ताच्या परत गोवा गेलो I went everywhere to do the same thing. खंय गेलो परत तेच हांव करूंक सुरू Then I केलें went to the doctor. केदाळ परत हांव दोतोरा लागीं गेलो He said everything okay. आतां पुणाला हरी एक पुरो ओके 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 म्हणालो Now tell me, my friend, आतां तूं म्हाका सांग म्हज्या इश्टा in the month of June I was operated. हांवें जून म्हयन्यांत म्हाका June or ऑपरेट July. जून या June, जुलयांत July. म्हाका ऑपरेशन केल्लें Okay. Do I look like I have been operated? हांव ऑपरेशन जाल्ले बरी तुका दिसता की I came all these months, no? हांवें ह्या Did म्हयन्यात anybody know that I was operated? कोणाक कळीत आसा की Did म्हाका I ask ऑपरेशन anybody pray for me? कोणे की हांवें सांगलां की म्हजे पासून मागा I only understand if I am walking in the spirit, everything else which is against me will die automatically. I have to only keep focused on walking in the spirit. म्हाका कळीत आसलें केदाळ हांव आत्म्या प्रमाणे चलता कितें म्हजे विरोध आसा अरी एक नाश जाता म्हणून म्हाका कळीत आसलें त्या देखून म्हाका आत्म्या प्रमाणे चल्ल्यार पुरो आसलें So is there condemnation? त्या देखून गुन्यांवकार म्हणलें आसा की गुन्यांवकार Condemnation is when I fail to walk in the spirit and I walk in the flesh. केदाळा म्हाका गुन्यांवकार म्हणलें फैसा लाभता म्हळ्यार हांव रक्त मासाच्या वंदणे प्रमाणे जियेता न्ही आत्म्या प्रमाणे So the challenge is for you to receive your miracle or to continue to walk in the spirit. आतां निर्धार या चॅलेंज कितें जावन आसा मिराकलाच्या फाटल्यान वचचें की आत्म्या प्रमाणे जिवनचें That precious lady. ती बरी आमची एक बायल श्री सॉरी बायल म्हणटा How a victory is based on the end result, or she makes up her mind to walk in the spirit. तिची जैत खंय आसा त्या स्त्रियेची केदाळा म्हणसर तिचे चिंता आपू ती बदली ना तितले म्हणसर ना केदाळा तिची चिंता आपू उतरा प्रमाणे बदलिता आनी आत्म्या प्रमाणे चलता केदाळा तिच्या जिवितांत ती पळोवंक मेळटा If she takes it a challenge तिने ते स्वीकार करूंक आसा ते and she says, I'm going to fight, तिने निर्धार करूंक आसा हांवें झुजाचें I'm म्हणून going to fight, हांव वचून झुजता म्हूण I'm going to fight, हांव वचून झुजता I will search for the air conditioned train. हांव सोदता No, I'm telling you that air conditioned train is as good as empty. कित्याक एअर कंडिशन You ट्रेन ask her. खाली असल्या की बारी बरे We came empty train. आमी खाली ट्रेनार आयल्या हो And she stays in a place where the first starting point is that station only. कित्याक ती थंय जावन स्टार्टींग स्टेशनार जावन ती तिचे पॉयंट आसलें And she can take a Vasai train where it end at Vasai. There's nothing to do. Only sit for 45 minutes, 1 hour, and she's there. खाली 5 मिनटां बसल्यार No, no, बरो from her house it will be about 1.5 hours. वय थंय जावन 1.5 घंटो लागता तिचे But घरा which one जावन is better, 1.5 घंटे or 8 घंटे? वय खंयचे बरे 1.5 घंटो बरे की 8 घंटे बरे पूण आमकां खंयचे जाय 5,000 बरे केले 200 रुपये बरे. 5,000 बरे की 200 रुपये कशें केल्या बरे 5,000 मेळटाना बरे खर्च करताना 200 बरे. काणूंक 5,000 बरे पूण दिताना कशें कर खंयचे बरे Just give her the mic, brother. No, whatever you want to know, you know, but you please put it into action by changing your thinking. Yeah. Yeah, of course, I've told you, I've decided to change my thinking. But brother, I have not told you, it is 5,000. The rate is 5,000 from my place to Vasai, your retreat center. But brother, I did not tell you it is 5,000. How did you come to know? because and you will pass comment, then you will start making difference. 5,000 3,000 Brother, the AC train is as good as free, just 100 rupees. I give This you cab is 200. 5,000 rupees. Now you can understand the difference. आता तुका कळीत जाले याचे व्यत्यास कितें म्हणून Believe me, this retreat, when you come by train, I'm going to celebrate a big party. तू सत मान जर तर तू ट्रेनार येता जाल्यार हांव एक व्हडले पार्टी करता Because a big stronghold has been destroyed. कित्याक म्हळ्यार व्हडली एक बरो जो तो नाश जाता Strongholds are not destroyed by praying. उडास दवरा तुमचे भितर मनांत कितें आसा ते भद्र बरो जो मागण्यांत डिस्ट्रॉय करूंक नाश करूंक जायना Strongholds are destroyed by you fighting against those thoughts
to bring that thought into obedience to Christ. कशें ते बुरोजो म्हळ्यार आमच्या मनार आसले नाश करीचे जाल्यार तुमी जेजू क्रिस्ताक विधेय जावन हर एक तुमचे चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे हाडूंक आसा. You get victory when you change your thinking to walk in the Spirit. केदाळा तुमकां जैत म्हणल्यार मेळटा म्हळ्यार तुमचे चिंता आत्म्या प्रमाणे चलोवंक वयताना. Hallelujah. हालेलुया. What can you see? Don't say. पयशे You're talking about money, no? वय म्हळ्यार पयशे आयले. I'm telling you, when your mind is in the Spirit, things will happen supernatural. पळय हांव तुमकां सांगून आसा केदा Did I pray? ना Did you see? वय पळय हांव सांगता केदाळा तुमचें मन आत्म्या प्रमाणे करतात तुमी मागाचे म्हणना अलौकिक संगती आमच्या जिवितांत घडटात. You have the ability to bring things into manifestation for you or against you based on the power working in you. खंयचे पुरा तुमकां देवान आमकां अधिकार दिला आमकां कितें गरज आसा आमच्या विरोध आसूंक बरो आमकां कितें जाय कितें नातले आमच्या जिवितांत ते पळोवंक आमकां देवान तो अधिकार दिला अस्तित्वाक नातल्यो God संगत्यो created man with this ability. कित्याक देवान मनशाक ताच्या सारकें रचला. Why has God created this to man? कित्याक देवान मनशाक रचलो Because only man चिंता असलो पैसे फटाफट येतात. Because God created man in his likeness and image. कित्याक देवान ताका मनशाक ताच्याच सारक्या रुपाचो रचलो. He did not create the angels. की कोणेय ताणें देवदूताक ताणें रचोंक ना. He did not create any of the creation. खंयच्याय संसाराच्या रचनेक ताणें त्या बरी He has रचोंक ना. created you and me. काल्या म्हाका आनी तुका मा ताच्या सारक्या And रुपाचो the day रचला. you realize केदाळ हे तुमकां कळी जाता that you have the ability तुमच्या भितर ती सकत to आसा change the situation तुमकां परिस्थिती बदलूंक and fight those thoughts, कित्याक ते चिंतमावीर झुजोवंक fight those thoughts त्या चिंतमावीर झुजोवंक with the word of God. कशे देवाच्या उतरा मुखांतर Now you are a winner. त्या दाळा तुमी जैतेवं जातात. Now which one would be easy? खंयचे आमकां सुलाभ To walk on, to move with comfortable journey or uncomfortable journey? एक बरे आरामार प्रयाण करूंक की या आमकां ते आराम ना इल्ले कश्टाचे प्रयाण करूंक नॅरो He's talking about going to the narrow way. narrow. Difficult journey. वय Now those who are in Chikmagalur, जो कोण चिकमंगळूर आसात only you are in Chikmagalur? Okay. Have you ever traveled from Bangalore to Chikmagalur? तुम्ही बँगलोरा जावन चिकमंगळूर पॉइंट केला. Where do you get the bus? खंय तुमकां बस मेळटा No, in Bangalore. बँगलोर. Now at midnight you get buses? राती मेळटा मध्यान राती. Okay. You get luxury buses? तुमकां बरे कम्फर्टेबल लक्झरी बसां मेळटात. स्लीपर You have to book it in advance, no? Yes. But Sleeper coach. very good. But when I'm taking a flight from Ranchi, I don't know what time it will land. Might be the bus will go. Okay. फ्लाईट म्हाका फ्लायटार येताना गोतू ना म्हाका टायमींग बस त्या वेळार वचूंक पुरो. Praise God. प्रेज गॉड. So I don't know what time. Okay. Okay. So in my mind, I've taken a decision to go in the red bus. You know the red bus? वय Yes, yes. हांवें म्हज्या मनात निर्धार केला तुमकां कळिता की ते तांबडे बस तांतून येचे म्हूण. That red bus is good. ते तांबडे बस बरे. In that red bus also sleepers are there, right? पूण तांबड्या no, बसार there is आसात no. पूण ते वायट बसस न्हू गव्हर्मेंट बस. No. I'll get only red bus after midnight. No, you will get a sleeper also. स्लीपर In red bus also? No, not in red buses. Private प्रायवेट buses are there. बसस. From KSRT bus stand to KSRT there is Airavata is there. Then But even after midnight also there are buses? yeah, there are buses. Then we should go and see that. Yeah. But in my mind I said there are no buses. So what have I decided? हांवें चिंतलें म्हज्या To go in the red मनांत bus. हांवें चिंतलें In the तांबड्या red बसाचेर. bus at night seats are guaranteed? राती yes, yes. Seats are guarantee. I never knew that.
Others, every time I see a red bus, पूरा पैक ही रहता है. स्टार्टिंग पॉइंट गेल्यार चान्स असतो. But depend on the season. Others you will get the buses, but you have to wait in the queue, no? In the Majestic there is who gets first, you will get the seats. You will get the seats, but backs, Back. back, yeah. So by the time I reach Chikmagalur, how many hours journey? As of 6 hours, 6 hours. Yeah. By 6 hours, my journey from Ranchi to Bangalore, Bangalore to Chikmagalur, my nut, bolt, everything will be fixed. I hope so. And then at 9 o'clock, the retreat starts, and then I have to stand and preach. प्रेज गॉड. Why I'm saying this is, I have already made up my mind कित्याक हांव हें सांगून आसा कित्याक हांवें ऑलरेडी म्हज्या मनांत हांवें गट केला that I'm better than Jesus. हांव जेजूच्यागी व्हरतो म्हूण. He's not worried, he's not surprised. तांकां कोणाक काय म्हणटात आश्चर्य जावना, I'm अजाप जावना. I'm better than Jesus. Yes, हांव yes, सांगता जेजूच्यागी हांव बरो म्हूण, उत्तम म्हूण. Why I'm not asking question? कित्याक आतां सवाल विचारनात? How? It took a long time to you to ask how. इतलो I'm better वेळ than Peter, James and John. कित्याक हांव पेद्रू जकबाच्यागी हांव व्हरतो जावन आसा. कित्याक I'm better than Paul. तितलेंच न्ही हांव पावलाच्यागी व्हरतो. कोणी विचारनात सवाल? He's also not asking how. Before there was no buses, now there is a buses. Very. So when Jesus slept in Majestic, he woke up in Majestic. When I get into the bus and go standing and I'm sleeping, when I open my eyes, Chikmagalur. Which one is better? पूण येदो डिफरन्स काय म्हळ्यार जेजू खंय न्हिदतलो त्याच जाग्यार आसतलो, पूण हांगा ब्रदर ते मॅजेस्टीक जावन सुरू केल्यार खंय येवन भोंवता दुसऱ्या दिसा सकाळी Chikmagalur. चिकमंगळूर. So तर who is कोण better? Whose situation is better? कोणाची सिच्युएशन बरें आसा तर Of course, brothers. Correct. Of course, all of us. Oy, But do amchi. we think according to that? आमी त्या प्रमाणे चिंता होंगी. Nah, Chintina, no. That's why we end up going into the flesh. त्या देखून आमी निमाणे रक्त मासाचे ओंदणेपण आमी जियेता. So what have you decided to continue in your flesh? आता काले डिसिशन काणी गेले आत्मे प्रमाणे जिवंगी रक्त मासा प्रमाणे. How many of you think that she will stick to a decision? How many of you? तुम्ही One कितले lady is already saying. How many of you think? Nobody is saying, she's thinking that she will walk in the spirit. Wow. How many of you will help her? कितले जण तिका कुमो करतात? Father is really believing her. कंडी जावन फाती येता. बिलीव. It is a stronghold, it has to be fought and broken. त्या देखून तो स्ट्रॉंग होल्ड तुवें झुजूंकूच आसा. We are not taking an example for a joke. We are taking an example as a practical example that we have to break it with fight. Without fight, the stronghold cannot be broken. कित्याक आमी हे उदाहरण तमाशे बसोतो न्ही, आमी कितें स्ट्रॉंग आसा ताचे विरुद्ध आमी झुजोंक वता. जर झुजना जाल्यार खंडी जावन ते स्ट्रॉंग होल्ड्स नास जायनात. Today I found another stronghold. आज हांवें अनेक स्ट्रॉंग होल्ड विशयान पळयलें. In these first 2 days, I did not give you a break for tea. हांवें तुमकां ह्या 2 दिसांनी तुमकां च्या पिवंक ब्रेक दिवना. But today when I give you a break, you are fresh till today, till now. आतां कळ्ळें म्हाका केदाळा तुमकां सोडलें आतां आमचेर एकदम तुमी फ्रेश आसात. I can go for 1 more hour and you can be fresh. आनी कितें हांव चिंता आनीक घंटो गेल्यार तुमी अशेंच आसतल्यात. You are winning. आतां तुमी वॉट You are winning. तुमी आतां जैते You are जाल्यात. changing your thinking. कित्याक तुमचे चिंता तुमी बदलिला. Praise God. प्रेज गॉड. So Father, we thank you, we praise you as we मोगाळा बापा आमी तुका अर्गां दिता स्तुती करता. as you have spoken to us. तूं आमचे लागीं उलयलय. Surely, Lord, a wretched man that we are. खंडीत जावन आमी निर्भागी मनीस जावन आसले. Without you, Jesus, we are in a mess.
कित्याक तूं नासतना आमचें जिवीत मस्त पाड जाल्लें आसलें But through you, Jesus, पूण तुज्या मुखांतर जेजू only you are able to deliver us. कित्याक तूं मात्र आमकां ते भायर करूंक Only शकताय you are able to set us free. कित्याक तूं मात्र आमकां सुटका दिवंक Not शकताय with our power, न्ही आमच्या सक्तेन but with your power. बघा तुज्या सक्तेन We thank you, we praise you आमी ते कारगां दिता हांव तुजी स्तुती for करता teaching us this powerful truth. हे वर्ते सत आमकां शिकयल्या खातीर In the glorious name of Jesus. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन Now, we'll just write down something and then we'll go for food, if you don't mind. पळय एक आमी बरोवन मागीर आमी जेवणाक या Is that okay? जायत गे I'll just give some notes and then we can go. हांव इल्लो नोट्स दिता मागीर तुमी जेवणा वच Or we'll Magir come and, or we'll explain. come and take. मागीर एक्सप्लेन Okay, we'll come and take the notes. ना वणना मागीर आयल्या Some उपरांत of you already made. मागण्या जाल्या उपरांत थोड्यांनी डिसिशन घेतलें Okay, we'll go and come. जायत आमी बसून परत फाटी येवया ओके प्रेज गॉड